प्रेज द लॉर्ड. सुर्गीच्या बापा, आमी तुका आयच्या दिसा पासून हे सोबीत दिसा पासून तुका आमी वखाणटा. आयज तुज्या वांगडा आमकां उलोवन हो दीस स्टार्ट करपाक तुवें आदार दिला म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां दिता तुज्या पवित्र आत्म्या खातीर ते फुकटे देण्या पासून होच पवित्र आत्मो हे क्लास हे देवकार चलयता आनी तोच आमकां शिकयता जें कितें ओपाऱ्यांनी आसा, जें कितें आमकां बायबलान कितें बरयलां तें समजना. होच पवित्र आत्मो आमकां हें उतर सादें आनी सोंपें करून आमकां शिकयता हे देवकार. तेजो डीप अंडरस्टँडींग आमकां दिता ह्या उतराची समजणी. आनी जितलें आमी उतर समजता तितलें आमच्या जिविताची सुटका जाता, आमी स्वतंत्र जाता. ह्या देवाच्या उतराची समजणी घेवनूच आमकां हे देवकार स्वतंत्र जाता. कसलेय आमी प्रॉब्लम घेवन येयलेलीं आसा, कसलें आमकां दूख आसा, कितें हे देवाचें उतर दोनूय वाटेन पारलेले तलवारी पासत जिवे आनी सोडसोडीत तें आमचें आयकता तेन्ना आमच्या जिवितान जायते बरेपण येता म्हणून आमी जेजूक आर्गां दिता. जरी आमच्या जिवितान जायते प्रश्न आसा तेजें उत्तर आमकां आजुनूय मेळोंक ना, हे वेळार पवित्र आत्मो आमकां आमच्या प्रश्नाचो उत्तर दितलो म्हणून आमी तुमकां आर्गां दिता. आर्गां दिता हे शिकोवणे खातीर जेजू. आनी ही शिकोवन तूं आमच्याच एग्जाम्पलांनी आमच्याच गोंयाकिनी आमकां शिकयताय. आमकां ही शिकोवन घेवन आमी आशिर्वादीत जावन आमी दुसऱ्यांक कशी आशिर्वादीत जावंक होच पवित्र आत्मो हे देवकार शिकयता म्हणून बापाक आमी आर्गां दिता. दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. आतां आमकां कळ्ळें न्हू हालेलुया म्हणजे कितें तें. देवाक वखाणणी. आनी आमी जाणा जेन्ना आमी वखाणणी करता तेन्ना कितें जाता? आमी जेन्ना वखाणणी करता तेन्ना कितें जाता? सांगा न्हू आन्सर. देवाचें हाजीरपण आमच्या मदीं येता जेन्ना आमी वखाणटा तेन्ना. तेन्ना आमी प्रेजीस करता देवाक तेन्ना देव आमचे हाजीर जाता आनी आमचें आन्सर मेळटा. जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना कितें जाता? मागणें वेन वी प्रे टू गॉड. मागणें करता तेन्ना कितें जाता? देवाचें दूत येवन आमकां एंजल, गॉड एंजल तें आमकां येवन दिता. कशें कळटा जाणा? डॅनियल चॅप्टर 9. डॅनियल जेन्ना मागणें करतालो न्हू, प्रे करतालो तेन्ना तेजे पयले दिसाच मागणें आयकता देव. फर्स्ट डे. मागीर कितें जाता? सेकेंड टायम पळय मागणें करतालो दुसरे वरा ताका 1 दीस जालो, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, 4 दीस, 20-22 दिसांनी तेजें मागणें आयकता. आनी तें बीन तेजें देवाचें दूत येवन तें आन्सर दिता ताका. तें सांगता तुजें मागणें देवान पयले दिसाच आयकलेलें पूण झूज जालें स्वर्गार. झूज जालें. कोणाचें? देवचाराचें आनी देवाचें. आनी तेन्ना तें झगडोन तेणी सेंट मायकल म्हणटा येयलो आनी तें दूत तेजें मागणें आयकलें. आतां आमकां दुतांनी आमकां दिल्लें जायें काय आमकां देवान दिल्लें जायें? देव आमच्या हाजीर जाल्लो जायो. देव हाजीर जालो जाल्यार आमकां कितें करचें पडलें? प्रेजीस देवाक आर्गां दिवची पडली न्हू. गायनांनी गिफ्ट ऑफ टंग जिबेचें देणें एक हायस्ट प्रेज म्हणटा. व्हडल्यांतली व्हडलें देवाक वखाणणी दिवपाचें देणें. कसलें? जिबेचें देणें. आमी जेन्ना जिबेचें देणें उलयता तेन्ना आमी देवाक वखाणटा. ही व्हडल्यांतली व्हडली हायस्ट प्रेज म्हणटा. सगळ्यांकून उच्च प्रेज कसली? जिबेचें देणें. समजता? जेन्ना आमी जिबेचें देणें यूज करता तेन्ना कितें जाता? देव खूब हाजीर जाता हांगा. गायना करता तेन्ना जाणा न्हू आमी एग्जाम्पल बायबलान
Acts chapter 16, Paul and Silas कितें करतालो? आं? रडटाले न्हू? रडनासले? ना? तांकां खंय मारलेले भरपूर. तेंच्यांनी कितें काम केल्लें? ना ना ताका जेलीन कित्याक घातलेले? Acts 16 आहा. कोण ना हांगा सारकें आन्सर दिवपाक? आं ना, एक चेडूं आसलें, भविश्य सांगताले देंवचाराचे पदवेन. आं आं ताका कितें केलें? सुटका दिली न्हू त्या चेडवाक जेजूच्या नांवान. बरें काम काय वायट काम? बरें काम. पूण तांकां जेलींत घातलें न्हू. बरें काम जाल्यार पूण त्या चेडवाक सुटका दिल्ली न्हू, एक बरें न्हू, अशें बरें काम. पण तेज्या होनराक लुकसाण जालें न्हू. ते जो कोणाक काम करताले ताका लुकसाण जालें न्हू. मागीर पाऊल आनी सिलासाक कितें केलें? बंदखणीन मारलें तांकां आनी जेलीन घातलें. तांकां दूख जाल्ली. जेलीन अशें सादें जेलीन आमकां गेलो आनी उडयलो न्हू. बरें भितर खंय आनी साखळ्यो बांदलेल्यो तांकां पळोवन वचात म्हणून. वखाणी करूंक जाता? जाता वखाणी करूं? हां? दुखता न्हू आंग, हात हालता, खंय वखाणी करया? आमकां मातशें दुखल्यार आमी वखाणी करता? आरे कोण तरी आसा ब्रदर, सिस्टर, मातशें मागणें कर. पीन येता पांयान, सारकी दुखता, जायना सोसूंक. हां? न्हू? ते पाऊल आनी सिलासान आपल्या ग्रुपाक फोन केलो न्हू. मागणें कर, सारकें दुखता, हें मारलां तें आंग आनी चेली, हे सगळ्यो साखळ्यो घातल्या, ते हात हालोवंक जायना, पांय हालोवंक जायना, मातशें प्रेयरान दवरा. हय? कितें केलें तेंच्यांनी? आनी आमी कितें कोत्ता? जेन्ना आमकां प्रॉब्लेम येता तेन्ना आमी कितें कोत्ता? हां? कितें कोत्ता आमी? उलया न्हू. आमी दुखी बरी जाता न्हू, रडटा न्हू. जेजू म्हाकाच कितें रे, चावलांनी हेणी कितें केलें आनी सिलासान कितें केलें? आरे हांवें जेजू बरें काम केल्लें मरे, तुज्या नांवान देंवचार काडलेले. रडोंक लागले न्हू ते. आं? कित्याक तांकां प्रेस करपाक जाय देवाक? तांकां रडपाक कित्याक जायना? आमकां रडपाक कित्याक जाता? आमचे बरोबर आसा. आमकां प्रॉमीस केला, आय वील नॉट लीव यू, आय वील नॉट फोर्सेक यू. उजार करिना. आमी कंटिन्यू ना. देवाच्या उतरान आमी सोयरीकच जोडूंक ना, आमी रिगोवन रावूंक ना. म्हणून आमकां कितें जाता? वखाणी करपाक जायना. आमी इवन आमचे कडेन देवाचें उतर उलोवपाक जायना त्या टायमाचेर. कित्याक? आमी रिगोवन रावोंक ना. जर आमी रिगोवन रावल्यार कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड, देन वी वील सेट यू फ्री म्हणटा न्हू देवाचें उतर. पूण आमी जर ते उतरां कंटिन्यू रावोंक ना, म्हणूनच आमकां जेन्ना प्रॉब्लेम येता तेन्ना आमी रडटा, गुणगुणटा. आतां पाऊल आनी सिलास कित्याक गुणगुणूंक ना? कंटिन्यू आसले ते, देवाच्या उतरान आसले. देवा कडेन ते पवित्र आत्मा सगळ्यां कडेन आसा. आमकांय सांगलां पवित्र आत्म्यान, हांव तुमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना. हां, सदांकाळ आसतलो आमचे बरोबर. तेजे कडेच न्हू, पूण आमचे कडेन आसतलो. पूण आमी देवाच्या उतरान रिगोवन रावोंक ना. म्हणून आमकां जेन्ना प्रॉब्लेम येता तेन्ना आमी सांडटा, एका तेका फोन मारता. समजता? पाऊल आनी सिलास इतले बसून तांकां दूख जाल्यार तेंच्यांनी कितें केलें? मध्यम रातीक वखाणी करपाक लागले देवाची. जेलीन आनीक लोक नासलो? ते भियाले? आं? आमकां भिरांतूय येता न्हू. कित्याक येता भिरांत? कंटिन्यू ना आमी देवाच्या उतरान. हें बोल्डनेस आमकां खंयच्यान येतलें नाल्यार? देवा कडसूनच येवंक जाय न्हू कॉन्फिडन्स. हां? आमी जर देवाच्या उतरान रिगोवंक ना जाल्यार आमकां कॉन्फिडन्स येतलें? आं? जेन्ना आमकां प्रॉब्लेम येतलें तेन्ना आमी कितें करतलीं? आं? आतां आमी कितें करपाक जाय? जेन्ना प्रॉब्लेम येयले वखाणी करपाक जाय, देवाचें उतर उलोवपाक जाय.
मागीर कितें जालें तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जाले न्हू देव आजी जावंक ना देवाचे दूत येवन तेजे बोलखण तोडूंक ना तेंची आमची जशी बोलखण आसता न्हू जेन्ना आमी वखाणटा देवाची स्तुती करता देवाचें उतर उलयता तेन्ना देवाचे एंजल येवन आनी देव खूब येवन आमकां सुटका दिता त्या प्रॉब्लमांतली पूण आमी त्या टायमाचेर कितें करता आमकां दोन डिसिजन आसा गुणगुणूय शकता आमी देवाचे कंप्लेनूय करूं शकता कित्याक देव दिश्टी पडना न्हू कितें करूं शकता न्हू आमी आनी एके वाटेन आमी देवाक वखाणी देवाच्या हाजीरपणान वचूंक शकता जेन्ना आमी देवाच्या हाजीरपणान वयता कितें जाता Psalms 97:3-5 कोण कोंकणी वाचता The hill melt like a wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord of the whole earth. कितें म्हणटा आमकां हांगा पर्वत पर्वत मेळ जाता म्हणटा एका मेणा सारकी कडून वता पर्वत पयला कोणी अशें हाल्ल्यार हालता न्हू दुखोल्ल्यार आं ना अशें हाल्ल्यार पर्वत आतां इतले गोड पासून तुजे प्रॉब्लम आसो कितेंय तुजे प्रॉब्लम जावचो ते पर्वताचें एग्जाम्पल दिलां पर्वत हालना धोलना आनी ते कितले फोडल्यार पासून फोडना फोडटा ते कांयच जायना तेजे पळय तेणी एग्जाम्पल दिलां जरी तुजे प्रॉब्लम कसलेय आसो जेन्ना तूं देवाच्या हाजीरपणान वयता न्हू तेन्ना तूं देवाच्या हाजीरपणान वयता तेन्ना कितें जाता ते पर्वत मेनवात कोणी केन्ना पेटयल्या आं कितें जाता मेनवात कोडोन वयता न्हू तशें हें पर्वत हे हिल्स म्हणटा ते सारके मेनवाती पासून कोडोन वयता केन्ना आमी देवाच्या हाजीरपणान वयता तेन्ना तेन्ना आमचे प्रॉब्लम कसलेय प्रॉब्लम आसो कितें जाता मेळ जाता केदेंय व्हडलें जालें डॉक्टरान सांगू देर इज नो क्युअर डॉक्टर सांगता न्हू हें तुज्या दुयेंसाक आनी वखद ना तुका मरण सांगिना पूण इतले पासून ते पर्वत पळय म्हणटा तेन्ना तूं देवाच्या हाजीरपणान येता तेन्ना तुजें प्रॉब्लम कसलेय जावं तें मेळ जाता म्हाका एक टायमाचेर सांगलेलें डॉक्टरान जेन्ना म्हाका जेजूची ओळख मेळच्या पयलीं जॉयंटीस जाल्ली म्हाका कामीण कांयको म्हणटा न्हू ती जाल्ली आनी ती रोगतान जाल्ली आनी डॉक्टरान म्हाका डायरेक्ट सांगलेलें तुका आनी क्युअर ना मोरासो तूं एक टॅबलेटाचेर तूं जेवंक जाय आमकां देवाचें उतर ना म्हणटकूच आमी कितें करतालीं आं बिलीव न्हू सारकें डॉक्टर म्हणजे आमचो देव न्हू सगळ्यांचो डॉक्टर म्हणजे देव न्हू पयलीं त्या टायमाचेर आनी देवाची ओळख ना म्हणटकूच कोण मनीसूच देव जालो न्हू आं आनी तेणी सांगलां म्हणटकूच तेंच करप हें खावं नाका तें खावं नाका पूण म्हाका आवडटालें नॉन वॅज आनी तें खाल्ल्यारूच म्हाका जोर येतालो आंग फुट्टालें जितलें आमी कॉन्फेक्स करतालीं हांव कोणाकूय जाल्यार आमचे सगळी फॅमिली खबर आसली कित्याक आमी सांगलां न्हू जॉयंटीस जाल्यार आनी तितलें वाडटालें तें दुयेंस आमीच मागून घेता डॉक्टरान कितले वरां सांगलेलें म्हाका एकूच टायम सांगलां न्हू पूण हांव उचारतालीं कितले वरां म्हाजी फॅमिली उचारताली हांव उचारतालीं प्रॉवर्ब्स 18:21 कितें सांगता मरण आनी जिवीत डॉक्टराचे जिबलेर आसा टिचरीचे न्हू आं आमचे जिबेचेर आसा आनी तें आमी मानूनच घेवंक जाय जें कितें उलयलां तेजी फळां आमी घेवंकूच जायी आमी मुटलां म्हणून हें मानून घेवंक जाय आमी एकदां ना मानून घेता आमी तेणी मुटलें म्हणून अशें जालें म्हाज्या लायफान डॉक्टरान सांगलां म्हणून म्हाज्या लायफान अशें जालें डॉक्टर सांगून कितें सांगू पूण तुजें फोकस खंय आसा जर जेन्ना हांव एकूच रिट्रीटाक गेल्ली थंय तेंच्यांनी कन्फेसूय करूंक नासलें कितें दुयेंसाचें नांव
पूण तेंच्यांनी जॉयंट पेन येता पळय जॉयंट पेन ते हील जाले म्हूण सांगलें फेकोणी देव ताका हात लायता हांवें फक्त सोत मारलें आनी घरा येयलें टेस्टींग ना घरा येतकू टेस्टींग येता आमकां टेस्टी येता म्हाका टेस्ट परत येयली आनी ते वखद म्हाजे कडेन उलयता पिया 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 गांवठी वखद आसलें न्हू हाडून दवरलेलें म्हाजी फॅमिली सगळीं जाणां आसलीं म्हणून कोणी सांगलें न्हू हें बरें हाडलें दिलें त्यो पोटल्यो आसल्यो थंयसर पूण एकूच डिसिजन घेतलें जेजू तुवें सांगलाय न्हू म्हाका तूं बरें जालां सो आनीक हांव वखद घेवची ना कितेंय जावं जालें सगळें खावपाक लागलीं ते म्हणटा जेन्ना आमी देवाच्या हाजीरपणान देवाच्या उतरान वयता तुजे कितलेय डॉक्टरान तुका रिपोर्ट दिवं कोणी सांगू प्रॉब्लम तुजे ते मेल्ट जाता देवाच्या हाजीरपणान कोडोन वेता सारके प्रॉब्लम पूण आमी फोकस आमचो सगळो देवाचेर प्रॉब्लम धरून दुबावान धरून जातले म्हाजे प्रॉब्लम सॉंग्स म्हटल्यार ओ देवाच्या प्रेजेंटान गेले देवाच्या हाजीरपणान गेले म्हाजे जातले गाय ओ दुबावान जर आमी वचत जाल्यार कांय फायदो ना कळटा आमचो पयलीं दुबाव आसता न्हू जेन्ना एक सपोज डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो आमचो एक दुबाव आसता एक मायंड तेजेशी आसता आमी तोंडान उलयले बसून जाल्यार आमचे ऑडियो आनी विडियो न्हू सारके एक जावंक जाय दोनी एक जावंक जाय तेन्नाच आमकां देवान भासयलां तें जिवीत आमचे कडेन मेळटलें आमचें एकदां आतां ऑडियो कितें जाता दुसरें जाता आनी हांगा डॉक्टर रिपोर्ट्स जायना कोणाक जायना अशें आतां आमी केन्नाय सांगता न्हू देवाचें उतर उलयच रावा कित्याक सांगता देवाचें उतर वाचीत राव कंटिन्यू जोसियो 1:8 सांगता न्हू 1:8 सांगता न्हू मेडिटेट डे एंड नायट कित्याक सांगता हें मोनाची नंचुकी जावंक जाय आमचें हें मोनूच आमचें बदलोवंक जाय मन तर बदलतलें जाल्यार आमकां देवाच्या उतराची गरज आसा हें मन हे मोनानूच आमचें सगळें झूज चलता देवाच्या उतराचेर ट्रेन करूंक जाय मन तेन्ना तोंडानसून भायर सरतलें सो देवाच्या हाजीरपणान वचपाक बरें थोडी म्युजीक घातले म्हणटकूच कितें जाता म्हणटा आपणां आयकलां तुमी आवल्यान तें देवाचेंच म्युजीक बरें जालें आमच्या हांगा चड म्युजीक ना आसा हांगा चड आमी देवाच्या उतरानूच शिकोवन दिता चड कित्याक आमकां खबर आसा तो तुमी देवाचें उतर शिकल्यान तेंच तुमी कंटिन्यू रावतले आनी तेंच उतरान तुमी स्वतंत्र जातले हें उतरूच आमकां एकूच स्वतंत्र करता कोण प्रिचर जाणां कोण प्रिचर कोण मनीस हांगा कोणाक स्वतंत्र करिना कोण स्वतंत्र करता देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करता त्या उतराची समजणी जेन्ना आमी घेता तेन्ना समजता आं आं देव आमकां म्हणटा कितें फक्त बरेंच आसता तेन्ना देवाक वखाणूंक जाय आमी न्हू सगळे 1 तेलोस्कोराची चीट 5:18 पळोवया आमी 1 तेसोलियन सॉरी 5:18 18 देव आमकां कितें सांगता हांगा In everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. कितें सांगता आमकां एवरीथिंग कोंकणीन म्हणटा एकी कडेन म्हणटा खंयचेय परिस्थितीक आनी एका आदलो कोंकणी ग्रीन बायबलाचेर
कितें जाता तें जावं देवाक वखाणूंक जाय आमी. ही जेजू क्रिस्ताची खोशी, ही देवाची वील, देवाची खोशी ही जेजू क्रिस्ता वरवीं. कसले आमी जेन्ना देवाक वखाणटा, कसलेय परिस्थितीक आमी देवाक वखाणटा, कसलेय परिस्थितीक आमी वखाणटा तेन्ना कितें म्हणटा देव आपणाची खोशी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी वखाणटा. कसले परिस्थितीक जाता आगो तुका सोंपें गो तें वखाणी दी म्हटल्यार न्हू. कोणाकूय सांगी तुका सोंपें गो तें म्हणपाक. तूं म्हाज्या जाग्यार आनी पळय, आयकलां कोणी? पूण देवाचें उतर सांगता न्हू आमकां वखाणी कर म्हण. म्हाका दिसता बायबल बरोयल्यार कोणी पावलो खबर नासली आसतली आमकां प्रॉब्लम आहा म्हणून न्हू. ताका खबर नासतली आसतली हांकां प्रॉब्लम बीन येता म्हणून, म्हणून तेणें बरयलां न्हू. हां, तेकाय प्रॉब्लम आसले न्हू, तेका आमच्या परस चड प्रॉब्लम आसले. आमकां तरी कांय ना. तेज्याकून कंपेर जर करशी आमकां प्रॉब्लम चड ना, तेका चड आसले. पूण तोच सांगता कसलेय परिस्थितीक देवाक आर्गां दियात. इन एवरी सर्कमस्टन्सीस देवाक आमी वखाणी दिवपाची गरज. जायना तुमकां दिसता पावलूक आनी सिराताक जातालें वखाणी करपाक ते दुखीन ते हेतून जावपाचें नासलें. पूण ते चूज करता वखाणी करपाक सगळे ते दुखीक विसरून. ते जे कितें प्रॉब्लम वयताले ते प्रॉब्लमाक विसरून ते देवाक वखाणी करताले. आमी आमच्या सिट्युएशनान कितें करपाक जाय, गुणगुणूंक जाय न्हू. आमचे चडशे गुणगुणूंक चड जाता न्हू. आं, आमकां न्हू देवूय सांगता प्रोवर्ब्स 18:21 पासून आसा स्क्रिप्चर. जिवीत आनी मरण म्हज्या जिबेराचें कितें हांव उलयतां. इवन त्या सिट्युएशनान त्या प्रॉब्लमान हांव कितें उलयतां, वखाणी करता देवाचें उतर उलयतां काय आमी प्रॉब्लम उलयता, तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. कोण ना आसा? आवाजूच येना. कळटा? ज्या सिट्युएशन आमी आसा न्हू त्या सिट्युएशनान आमी कितें उलयता, आमी देवाचें उतर उलयता जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां रिजल्ट मेळटलो. त्या सिट्युएशनान जर आमी म्हणजे देवाच्या उतराचे आड उलयता जाल्यार आमकां तोच रिजल्ट मेळटलो आनी तो आमी मानून घेवंक जाय. हांवें तें उतर उलयलां आनी म्हाज्या जिवितान घडलां. जेन्ना आमकां प्रॉब्लम येता न्हू तेन्ना न्हू आमी खरेंच न्हू तोंड धांपपाची गरज आमची. फक्त देवाच्या उतराकूच उक्तें करपाची गरज. समजता? कित्याक ना तें आमचें तोंड धांपिना जाल्यार आमकां दिसता तें आमी उलयतलीं न्हू. दिसता तें उलयता तें देवाच्या उतराचे एगेन्स्ट आसा न्हू. देवाचें उतर दिश्टी पडना. प्रेज गॉड. आतां भावार्थ म्हणजे कितें? दिसना त्या वस्तूचेर आमी विस्वास दवरप. आतां दिसनाची वस्त म्हणजे कितें? भावार्थ. दिसना ती वस्त एक टायम देवाचें उतर आमकां दिश्टी पडटा. आमी म्हणटा भावार्थ म्हणजे दिसनाच्या वस्तूचेर सोत मानात. जें कितें बरयल्लें आहा उतरान न्हू तें आमी सोत मानूंक जाय. पूण जेन्ना न्हू सिट्युएशन येता तेन्ना आमकां जाता तें दिसना ताचें उलोवपाक. जर भावार्थ ना जाल्यार आमी देवाक 11:6 हेब्रू 11:6 कितें म्हणटा? हेब्रोवाची चीट 11:6 Without faith, we cannot please our God.
भावार्था विणे देवाक कोणूच मानवलेली जायना आनी देव थंय हाजीर आसा म्हणून आमकां खात्री आसूंक जाय. तो आमकां जें कितें मागोंक येयलां तें इनाम आमकां दितलो. But without faith it is impossible to please him, God. For each that come to God must believe that is he, and that is he rewarded of them that diligently seek him. आमी कोण ताका सारकी सोदता सगळ्या काळजान तो आमकां इनाम दितलोच. पूण आमचीशी भावार्थ आसूंक जाय न्हू. भावार्थ भावार्थ आसूंक जाय. वोस आसूंक जाय. आमी देवाशी येतले न्ही. आमी आदी कितें करताले कोणी आमकां सांगलेलें देव आमचो फुलां वाती आमी वेता थंय घेवन वयतालीं न्हू. कित्याक आमी समजताले देव ह्या आमच्या कोण्या वरवीं देव मानवता. रोंग न्हू. तें आमकां खोशी करपाक करता. पूण देवाक आमच्या कितें जाय मानवतलो जाल्यार देव आमच्या असल्यो वस्तू जायो. भावार्थ जावं म्हणटा बायबल सांगता. हांव सांगिना. भावार्थ जावं म्हणटा आमकां देवाशी. देवाक आमी मानवलेली जावंक जाय. देवाक आमी प्लीज करले जाय जाल्यार कितें जाय आमचे कडेन एक वोस जायी. भावार्थ फेथ एक टायम वत आमचेशी ना आसा. भावार्थ आसा आमचेशी पूण तो आमी म्हणजे आमी वाडोवंक ना. देवान आमकां सगळ्यांक भयण शिकयताली न्हू काल. देवान आमकां सगळ्यांक सेम मेजर ऑफ फेथ दिला न्हू. सगळ्यांक एकेच भाशेचो भावार्थ दिला आमकां. सगळ्यां कडेन आसा पूण आमी तो ना. आसा तो आसा आसा आमकां सगळ्यां कडेन भावार्थ देवान आमकां दिला पूण आसा. पूण आमी तेचे यूज करूंक ना. आतां तिगां जाणां ABC न्हू. तेज्या बापायन खंय तांकां मिक्सचर दिलें आनी तांकां सगळें कशें यूज करूंक जाय सगळें दिलें. दिलें न्हू. आहा मिक्सचर. दोगां जाणां म्हणटा आसूं मागीर करया. तिसऱ्यान फास्ट यूज केलो आनी फोन केलो तुमचें जेवण जालें. म्हाजें जालें. कित्याक आमचें वांटूनच जायना घाटण्यार. कित्याक ते तांकां मिक्सचर दिवंक नासलें बापायन. तिगांकूय दिल्लें न्हू. तिसऱ्यान गेलें आनी तेणी फास्ट आपणाचें केलें न्हू. तसोच भावार्थ सगळ्यांक दिला. कोणी तरी तो यूज करपाक जावो न्हू. आनी भावार्थ आमी यूज करतले जाल्यार आमचें कितें आसूंक जाय. कितें आसूंक जाय आमचेशी देवाचें उतरूच आसलें जाल्यार आमकां देवाक जाय तसो भावार्थ जातलो. आमी केन्ना रिच आवट करूंक वयता तेन्ना म्हणटा म्हजे कडेन न्हू भावार्थ आसा. म्हाका सारको भावार्थ आसा. देव म्हाका दितलो म्हणून म्हाका सारको भावार्थ आसा. भावार्थ आसा आनी विचारल्यार देवाचें उतर खंयचें म्हणटात तें आनी कितें. हो भावार्थ कसलो जालो. संवसाराक जाय तसलो भावार्थ. आनी देवाक भावार्थ जावो देवाच्या उतरान आसलेलें जाल्यार आमचेशी देवाचें उतर आसल्यारूच आमचे कडेन देवाक जाय तसो भावार्थ आसतलो. कित्याक रोमन्स 10:17 कितें सांगता. भावार्थ कसो येता आमचेशी. एकदां आयकल्यार आयकून आयकून परते परते आयकून आमी देवाचे भावार्थ आमचेशी वाडटा. भावार्थ कसो वाडटा आमचेशी. देवाचें उतर आयकून आयकून येता न्हू. 8 दिसांनी आयकल्यार येता. म्हयन्यान हांगा म्हयन्यान रिट्रीटाक येयली 3 दीस 5 दीस दिसता न्हू. भावार्थ वाडलो आमचो. ना. देवाचें उतर आसल्यारूच आमचेशी भावार्थ आसतलो. तुजे कडेन देवाचें उतर आसा जाल्यार तो भावार्थ आसा आमचेशी देवाक जाय तसो. कित्याक देवाचें उतर आयकूनच कितें जाता आमचो
भावार्थ वाडटा न्हू देवाचें उतर आयकूनच भावार्थ वाडटा न्हू आमचो. आतां भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे फेथ. फेथ म्हणजे भावार्थ. इंग्लिशीन फेथ, कोंकणी वॉट इज फेथ? भावार्थ. वॉट इज फेथ? Hebrew 11:1 पळोवया आमी. भावार्थ म्हणजे कितें तें? जाय न्हू तुमकां भावार्थ म्हणजे वोस कितें? देवाक मानवता खंय ती वोस तें आमकां समजोंक जाय न्हू कितें वोस ती? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. एक वोस भावार्थ म्हणजे एक नांव म्हणटा आतां. एक वोस एविडन्स आमकां दिश्टी पडना. कोंकणीन पळोवया आमी. आतां आमकां ही सारकें समजोंक जाय न्हू वोस कसली ती. बासायल्लें पळयता. दवरता. आसाचे परिपूर्ण खात्री दिता. कितें भासयला? कितें आमकां भासयला देवान? प्रॉमीस देवाच्या उतरान भासवणी दिल्या न्हू आमकां. प्रॉमिसीस ऑफ गॉड. देवान आमकां एक एक भासवणी दिवंक ना आमकां कोणाक भासवणी ना. ती दिश्टी पडटा पूण आमी बरवासो थेयता न्हू आनी ती दिश्टी पडना. आमकां परिपूर्ण खात्री आसा ते आमच्या जिवितान घडटलें म्हणून न्हू. बरयल्लें उतर अकॉर्डिंग टू 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली दिश्टी पडटा. दिश्टी पडटा पूण आमकां बरवासो आसा न्हू. दिश्टी पडना पूण आमी बरवासो दवरता आमी बरी जाली म्हणून. तो भावार्थ समजता. भावार्थ म्हणजे कितें? आतां आमी कोणायचे बड्डेक गेली आमकां ते आमी ताका कितें लायक ताका कितें मानवता विचारता न्हू आनी तीच वस्त आमी घेवन वयता न्हू. बड्डेक एनिवर्सरीक कितें तरी आमकां दिसता न्हू ताका कितें लायक आमी तीच वस्त सोरोन ताका दिता चड लायक ती न्हू. ताका पयलीं समजुणी काडूंक जाय न्हू ताका कितें आवडटा तें न्हू त्या मनशाक. आतां आमच्या देवाकूय कितें आवडटा तें आमी पयलीं समजुणी काडची पडली न्हू. हो भावार्थ हो भावार्थान देव मानवता जाल्यार भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे देवाच्या उतरान बरयला तेजेर आमी सोत मानता. देवाचें उतर दिश्टी पडना पूण आमी सोत मानता. देवाच्या उतरान बरयल्ल्या दाणाची म्हणजे देवाच्या उतरान कितें बरयलां तेजी आमी वाट पळयता आनी तें जिवितान आमच्या घडटा. दिसना खरें म्हटल्यार. आतां संवसारान कितें आमकां मानवता? आमी मानवता मनशांक संवसारान पयशे न्हू. पयशे ना जाल्यार आमी संवसारान कोण तरी हें जाता खूश आसता. पयशे नाजाल्यार तूं कितें हाडूंक जाता तुका शॉपार वचोन फुकट दिता. आमचे कडेन पयशे आसूंक जाय न्हू संवसारान. तशेंच देवाच्या राज्यान आमचेशी भावार्थ आसूंक जाय कितें जाय जाल्यार आमकां. पयशे ना जाल्यार पासून भावार्थ आसल्यार काम जायना. जाता. तेणी आपल्या उतरान बरयलेलें आसा न्हू. फिलिपियन 4:19 कितें म्हणटा? माय गॉड वील सप्लाय ऑल माय निड्स न्हू. म्हाज्यो गरजो. पयशे ना जाल्यार भावार्थ आसल्यार आमचे सगळे गरजो फारीक करता देव आमचो भावार्थ आसल्यारूच न्हू. पूण संवसारान पयशे ना जाल्यार जाता
आमी आमकां पयशे जाय म्हणून आमी कितें करता? आं काम करता. कित्याक आमचे कडेन पयशे जाय आनी आमकां चड पयशे जाय जाल्यार आमी भायल्या गांवांत वयता. मानवली जावंक जाय न्हू संवसारान आमी सगळ्या मनशा कडेन. म्हणून आमी जायते कश्ट करता. कित्याक आमकां आतां मानवलेली जावंक जाय ह्या संवसारान म्हणून पयशे आमचेशी जाय. आतां देवाक आमी मानवले जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें? देवाचें उतर आयकचें पडलें, उलोवचें पडलें रात आनी दीस. हो भावार्थ वाडटलो जाल्यार आमचे आनी देवाक आमी मानवलेली जातली जाल्यार आमकां जशें आमी पयशे जोडूंक टायम घालता तशेंच आमी देवाच्या राज्यान देवाचें उतर शिकपाक, उलोवपाक, दुसऱ्यांक शिकोवपाक टायम घालचो पडलो न्हू. भावार्थ केन्ना चड वाडटा जाणा जेन्ना तूं दुसऱ्यांक दिता पळय तेन्ना. जेन्ना तूं देवाचें उतर दुसऱ्यांक शॅर करता न्हू तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा. आयकून आयकून उलोवंकूय जाय. समजता भावार्थ कसो जाय आमचेशी? आतां आमी पळोवया अब्रामाचो भावार्थ. अब्रामाक कोण जालो? भावार्थाचो बापूय जालो न्हू. तो कित्याक जालो काय भावार्थ बापूय बेश्टोच जालो? खूब तोकसूय पडटा न्हू. भावार्थ असोच आमचे कडेन बेश्टो उपन जायना. आमी पडटा उठ्ठली पडटली रोखडोच आमचेशी भावार्थ आसा तो बेश्टो वाडचो ना. आमी पडटलीच मागीर आमी उठ्ठली. सगळें उगत आमकां टेस्ट आसता. भावार्थ कसो आमचो टेस्ट जाता? जशें भांगार खडयता उज्यान न्हू सिरातान म्हण बरयलेलें जशें भांगार हें भांगार आमी घालता तें खडयता न्हू शेट तसो आमचो भावार्थ टेस्ट जाता. टेस्टींग आसता आमकां भावार्थाक. बेश्टोच आमचो भावार्थ देवाचें उतर आयकलें सांगलां पूण टेस्ट आसा आमकां. आतां अब्रामाच्या जिवितान कितल्यो टेस्टी येयल्यो पळोवया आमी. फर्स्टूच न्हू अब्राम एक ताका देवाचें कांयच खबर नासलें. अब्रामाक जेन्ना अब्रामाक देवान आपयल्लें अब्राम ताका आपयल्लें तेन्ना ताका देवाची कांय खबर नासली. तिंगेर खंय मुर्ती तयार करताली बापूय बीन तेजो. सो देवान ताका आपयलो. तेणी कितें म्हटलें राव म्हाज्या बापायक सांगता हांव खंय वचून रावतलो रे तूं म्हाका आपयताय. आमी त्या जाग्यार आसले जाल्यार सोमतीच भायर सरतली आसली घरानसून. आमचें कॉशन खूब आसतलें आसलें न्हू. खंय रावपाचें कितें करतली कितें खातली कितें जेयतली हें सगळें आमचें आसलें आसा न्हू आजुनूय ना. पूण तो बायलेक घेतलो आनी आपल्या बाच्याक लोट्स म्हणून ताका घेतलो आनी भायर सरलो. हेका पासून भावार्थ आसा. देवाचे तेणी भावार्थ धरलो. आमचे कडेन जाता इतलें सोंपेपणी. इवन आमी देवाच्या उतरान आसली बसून जाल्यार आमचेशी जातलें. भायर सर म्हटल्यार सोदतली. आमचें सगळें वजें आवय म्हाजी भुरगीं म्हाजी बायल म्हाजो घोव कितें खातले ना. सो अब्रामाक गेलो. वाडटा वाडटा मातशें जाता न्हू सगळी प्रॉपर्टी. आनी अब्रामाक देवान बरें प्रॉमीस दिलें ज्या गांवांत तूं येता पांय दवरता तो गांव तुजो. तूं कोणाक आशिर्वाद दिता तो आशिर्वादान भरता. देवान ताका बरो हें केल्लो. आनी देव आमच्या वांगडा आसा. तेज्या वांगडा आसा तो आमच्याय वांगडा देव आसा. देव काल आयज सदांकाळ तोच देव. पूण आमचो भावार्थ तितलो ना अब्रामा भाशेन. मागीर अब्रामान फुडें सरताना लॉट्स तेजो बाचो म्हणजे ताका दिसता आसतलें आपूण कितलो तेंप हें करूं आपणाक म्हणटा प्रॉपर्टी जायी डिवायड कर. तो म्हणटा तुका अब्रामान पळय तूं अशी ती कोणाची देवान कोणाक ब्लेस केल्लो अब्रामा. पूण तो म्हणटा तुका जाय तें वर. आमी त्या जाग्यार आसलेल्या आमी आजून बसून कोर्टांनी बीन वयता. कित्याक आमी देवाक आजून अब्रामा भाशेन सोस करूंक ना. अब्रामाक कित्याक ताचो फोकस सगळो देवाचेर आसलो न्हू.
हां आनी तेव्हाक तेणी आपणाचो सोस केल्लो सगळोच म्हाका आदार येता देवा कडसून आमकां इतलो ह्या आदार येता म्हणून आमकां खात्री आसा आमकां खात्री आसा अब्रामान सांगलें तुका वर कितें जाय तें आमी सांगतलीं तुका जाय ती प्रॉपर्टी घे आमी ते प्रॉपर्टीक लागून कितली झगडटा म्हातारी जाली तरी थोडी जाणां झगडत आसा प्रॉपर्टीक लागून झगडो ना कित्याक आमकां देवाचेर विस्वास ना आमी देवाक आमचो सोस करूंक ना केला देव आमचो सगळे आदाराक पावता म्हणून आं Psalms 121 1 and 2 आमकां कितें सांगता पळय आमचो आदार खसून येता आमकां आमचो आदार म्हणटा थोडी म्हणटा इलेक्शनान आमकां मिनिस्टर दितलो आमचो आदार कोण येता आमचो घोव बायल आमचो आदार कोणा कडसून येता आमच्या भुरग्यांक कोणा कडसून आमी कंप्लेना करता म्हाजे भुरगे प्रे करिना म्हाजो घोव धाडिना म्हाजी बायल आं पूण देव आमकां कितें सांगता कोणा कडेन अब्रामान कोणाचेर विस्वास दवरलो झगडलो तो लोटांगडा तेणें वर सांगलें तुका जाय तितलें तो घेवन गेलो बरें बरें तो आनी खंय कोर्टान गेला तो देवाचेर पात येवन रावलो न्हू देवान ताका परतो ब्लेस केलो 21 121 सॉरी या 9 ओके 1 2 A song of degrees, I will lift up my eyes unto the hill where comes my help. My help comes from the Lord which made heaven and earth. आमचो आदार खसून येता देवा खसून येता न्हू तो म्हणटा आपुणी पर्वतार म्हाजे दोळे लावन पळयलो म्हजो आदार खसून येता आनी तो म्हणटा म्हजो आदार येता आमचो सगळ्यांचो आदार खसून येता स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसनाला देवा कडसून आमकां आदार येता म्हणया सगळीं आमचो आदार खसून येता स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसलेल्या देवा कडसून आमचो आदार येता कोणा कडसून मनशा कडसून येता आमचो आदार आं आमचो आदार येता फक्त देवान रोसलेलो देव आमचो तेणी स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसलेल्या देवा कडसून आमचो आदार येता आमचो फोकस खंय आसूंक जायो मनशाचेर आं अब्रामाचो फोकस खंय आसलो देवान ताका परतो ब्लेस केलो आमी जेन्ना आमच्या देवाचेर आमचो फोकस आसतलो न्हू देव आमकां खंयच्यान खंयसून आदार धाडटलोच पूण आमचो फोकस आसूंक जाय देवाचेर जो रोसलेलो देव म्हाका दितलो दिला ऑलरेडी म्हजे एक फ्रेंड आसलें कितें जालें न्हू पोसला देव न्हू रोसलो तोच देव कितें म्हणटालें देवान म्हाका पोसला संवसारान धाडला न्हू तोच म्हाका रोसतलो म्हाकाच दितलो कितें जाय तें कितें जालें तें म्हणटालें रोखडेंच पोसलो देव म्हाका रोसतलो जेन्ना आमच्या मनशाचेर आदार फोकस आसता तेन्ना न्हू आमी पडटा मातशें कितें जालें न्हू मागीर थोडी डिप्रेशनान वयता आयकलां कित्याक लागून वयता ती मनशान कितें म्हटलें नाल्यार मनीस सोडून गेलो कित्याक आमचो फोकस मनशाचेर आसा देव आमकां स्पश्ट सांगता हांगा स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसलेलो देव आमकां आदार दिता तेजे कडसून आमचो आदार येता तेजे कडून आमकां सगळी भलायकी येता येना हां तेणी आमकां बरी भलायकी दिवंक ना जेन्ना आमी संवसारान येयली तेन्ना काळूच हांव सिस्टरीचें एक बरें आयकलेलें ओल्ड टेस्टिमेंटान म्हणटा देव वॉट गॉड ब्लेस नो वन कॅन कस्ट देवान जे आशिर्वाद घातलेलो आसा तो कोणाच्यानूय श्राप घेवंक जायना कोण घेवं ताचो श्राप आमच्या उतरांनीच आमी श्राप घेवंक येता कळटा देवान ऑलरेडी आमकां आशिर्वादान भरलेलो आसा सगळो आशिर्वाद दिवन भरलेलो आसा बरी भलायकी गूड हेल्थ बरें स्ट्रॉंग लायफ लॉंग लायफ देवान आमकां दिलेलें आसा हे ब्लेस केलेलें आसा हे आशिर्वाद केला कोणी श्राप हाडलो
आमच्या उतरांनी आमी श्राप हाडलो. हां, देवान आमकां प्रॉमिस दिवंक ना, बासावणी दिवंक ना. 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. केन्ना दिला आमकां हें प्रॉमिस? आमी संवसारान येवच्या पयलीं, दुयेंस आमच्या भितर येवच्या पयलींच आमकां देवान बासावणी दिल्ली न्हू. आमी बासावणी कितली उलयता. डॉक्टरान सांगलें आमी तें उतर उलयता. देवाच्या उतराचे एगेन्स्ट म्हणजे तो श्राप. आमी तें मानून आमी घेता न्हू. देवान आमकां आशिर्वाद केले, बरें जिवीत, बरें लायफ सगळें आमी तें उलोवन आमच्या जिवितान सगळो श्राप घेवन मागता न्हू. ना, आमी देवान आमकां म्हणजे देवचाराक आमचे पदवी दिवंकूच ना कसल्या उतराचेर. पूण जेन्ना आमी उतर उच्चारता तेन्नाच आमी सगळें वायट मागून घेता. Proverbs 18:21 समजता. आतां अब्राहम 75 वर्साचो आसतना देवान ताका एक बासावणी दिल्ली. कसली बासावणी दिल्ली? तूं खूब राष्ट्राचो बापूय जातली. फादर ऑफ मॅनी नेशन. केन्ना दिल्ली? 75 वर्साचो आसा. ताका दिसतालो जी बायल गुरवार दिसतालो ताका चेडो दिसतालो. पूण तो स्वत मानतालो न्हू. कित्याक स्वत मानतालो तो? देवान ताका बासावणी दिल्ली म्हणून तो स्वत मानतालो न्हू. ताका स्वत मानपाक बसून एकी कडेन तो म्हणटा, दिसता तें उलयता. कितें म्हणटा तो? म्हाका भुरगें ना जाणा म्हणटा तो. आमी आतां डॉक्टर रिपोर्ट दिला, आमी एकदां डॉक्टर रिपोर्ट उलयता. पूण देवान अब्राहमाक नांवूय चेंज केलें तेजें. अब्राहम म्हटलें. कितें? तूं खूब राष्ट्राचो बापूय, फादर ऑफ मॅनी नेशन्स. बायलेक सेरा खूब राष्ट्राची आवय. कित्याक ताका इतलो ताका न्हू इतलो कंटिन्युएशन तें देवाचें उतर म्हणजे ताका कंटिन्यू आसलो तो. ताका तो एकदां कोणी तरी ताका अब्राहम म्हटलें म्हणटकूच ताका कितें आवाज येतालो? हांव खूब राष्ट्राचो बापूय. मागीर देवान ताका कितें केलें? तेजो फोकस खंय आसलो? दिसना तें दिसता पळय तेजेर तो उलयतालो, म्हाका भुरगें ना भुरगें ना. देवान ताका कितें केलें? स्टारां रातची आनी दिसाचे रेव हेचो कोण्या इतले तुजी स्वतूच हांव वाडयतलो. तो आतां मेजतालो. भावा ताचो बापूय बेश्टो जाला तो. हें आमच्या मुखार पिशें म्हणटली न्हू आमी. स्टारां मेजून कोणाक इतली सोस वाडलेली आसा. ही रेव पांयांक लागता तितली करून पिशी म्हणची ना आमी. देवा मुखार जे पिशेपण ते देवा मुखार शाणेपण. जे संवसारा मुखार शाणेपण ते मुखार पिशेपण. आतां हें पिशेपण न्हू अब्राहमाचें, पूण देवा मुखार शाणेपण. ओ भावात, देव मानवलो. समजता? हां, सो ताका बिजी तो कंटिन्यू आसलो. ताका भुरगें जालें. थोड्या दिसांनी भुरगें वाडलें. देवान कितें सांगलें ताका? ताका चेड्याक सॅक्रिफायस कर. यत्न बेटे तुज्या चेड्याचो. तो भियालो? कित्याक भियोंक ना तो? तो पयलीं कंटिन्यू आसलो देवाच्या उतरान. ताका लागून ते देवाचें उतर तेजे कडेन पयलीं उलयलें. ह्या चेड्या वचून आपूण खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो. ताकाच लागून आमी कंटिन्यू आसूंक जाय. जेन्ना आमकां प्रॉब्लम येयले म्हणटकीर तें उतर उलोवंक जाय आमचेशी. अब्राहम भियोंक ना आनी ताका गरजूय पडोंक ना कोणाक सांगपाची. न्हू म्हूण आपले बायलेक तेची स्वताच्या चेड्याच्या आवयक पासून ताका सांगपाची गरज पडोंक ना. कित्याक ताका खबर आसली न्हू हो चेडो जरी मेलो जाल्यार परत पुनर्जीवन जातलो म्हणून. हां, आमी जेन्ना डॉक्टरा कडेन वयता तेन्ना आमकां खबर आसा? डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो आमी सोमती भियाली. हां, आमचे कडेन तें उतर उलयलें 1 Peter 2:24. आमी कित्याक कंटिन्यू ना न्हू आमी त्या उतरान? अब्राहमा कडेन कित्याक उलयलो? तो कंटिन्यू आसलो आनी ताका आवाज येतालो. अब्राहम म्हटलें म्हणटकूच ताका आपूण खूब राष्ट्राचो बापूय म्हूण आवाज येतालो.
स्टारा मेजून तो आपणाची सतत वाडयली तेणी वाडय म्हणजे तो चिंतालो इतली सतत ताका ती गरजूच पडोंक ना कोणाक सांगपाची. पूण तेणी देवान सांगलें तें केलें न्हू. 3 दीस ताका ते जाग्यार वचपाक. तेणी सकाळीं फुडें उठलो, लांकडां सगळी वेदी बांदूंक जाय आसली ती लांकडां बांदली, चाकरांक आपयलो आपल्या वांगडा आनी तो गेलो. 3 दीस तेणी न्याय केले. फक्त आपूण हे चेड्या खूश आसलो तो. कित्याक आज जाणा म्हाजो चेडो मरचो ना म्हणून. कित्याक तो कंटिन्यू आसलो न्हू त्या उतराचेर. खूब राष्ट्राचो बापूय जालो म्हणून आमी कंटिन्यू आसा जाल्यार आमी डॉक्टर रिपोर्ट कितलो येवं आमी भियोची ना. कसलेय प्रॉब्लम येवं आमी भियोची ना. कित्याक आमचे कडेन ते देवाचें उतर उलयताले. आब्रामा कडेन उलयताले पळय तशें. आब्रामाक ते चाकरांक कितें सांगतालो, आमी परते येतले. आमी कोण? चेडो आनी बापूय परतो येतलो म्हणटा. आनी देवान ताका कितें सांगलां? चेड्याक सॅक्रिफायस कर म्हूण सांगलां देवान. आनी हो कितें सांगता? पिशें पड न्हू हें. मनीस कितें म्हणटालो? पिसो जाला. देवान हाका सांगलां सॅक्रिफायस. एक जाणा जाल्यार मनीस म्हणटालो हो पिसो जाला आनी आमकां सांगता दोगूय वांगडा येतले. आमी परते येतले म्हणटा. म्हणचें ना जे संवसारा मुखार पिशें पण तें देवा कडेन शाणेपण होच तो भावार्थ. आतां आब्रामाक बेश्टोच आमी म्हणटा आब्राम भावार्थाचो बापूय जालो बापूय जालो. कसो जालो तो? ताका सारके आपणाचे सेन्सीस 5 सेन्सीस पळय आसले ताका मोडचे पडटाले. आमकांय जर भावार्थान आमी जियेतले जाल्यार 5 सेन्सीसाचेर पळयता, आयकता, उलयता, चिंतता, फील जाता तेजें सगळें आमी बोन करपाक जाय. आब्रामाक दिसनासलें भुरगें ना. दिसतालें पूण तो उलयतालो. एकदां उलयला तेणी पूण बायबलान आनी दाखोवंक ना. इवन ताका लास्ट सांगलें ताका देवान तूं बापूय जातलें म्हणून. तो म्हणटा पळोवया न्हू रोमन्स 4:17, 18, 19 आमी रोमन्स पळोवया. देवान ताका पयलीं 4:17 बासवणी दिल्ली. 19 ताजो कुसवो मेळ्ळो पळय. रोमन्स 4:17, 18, 19 पळोवया. As it is written, I have made you a father of many nations, before him who believe. Even God who quickens the dead and call the things which is not as true they were. पवित्र पुस्तकान अशें बरयलेलें आसा देवान ताका खूब राष्ट्राचो बापूय केल्लो. आनी तो सोत मारला आनी देवाचेर सोत मारला. आनी चोख देव मेलेल्यांक जिवीत दिता ना दिवस आसा शिकोता. ही ताका भासावणी देवान दिलेली. ज्यो कोण मेलेल्यांक जिवीत दिता ना ती वस कोणी दिली ताका? देवान. जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता ना ती वस आसा शिकोता आमचेशी. आनी तेजे कडेन वस आसली नासली न्हू ती आसा शिकोता. 18 पळोवया. Who against hope believe in hope that he might become the father of many nations according to that which was spoken, so shall they should be. त्या आपणाचो एक भरवासो दवरलेलो तेणी देवाचेर. आपूण खूब कोंकानी वाचता ब्रदर 18. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुझी सोसोत इतली व्हड जातली अशें ताका देवान दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बोरवासाचे एक किरण बसून बोरवासाचे एक किरण बसून तेजे कडेन पळोवंक नासले. आतां जेन्ना देवान आब्रामाक सांगलेलें खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो तेजे कडेन एक किरण बसून नासलें बोरवासो दवरपाक. एक आशा बसून नासली घडोवन येतालें म्हणून.
आशा न्हू चांद्रेज एक सिमटम्स कळ्ळे सिमटम कळ्ळे एक सिमटम बसून नासले ताका तो भुरगे जातले म्हणून ताका 100 वर्साचे पिरायेर तेणी भावार्थ दवरलो म्हणून तो खूब राष्ट्राचो बापूय जालो पूण ताका एक सिमटम एक किरण म्हणजे ताका एकूय कितेंच दिसनासलें होप नासलो की तो खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो म्हणून कितलीं वर्सां आसलीं ताका त्या टायम 75 वर्सां ताका प्रॉमीस दिलें म्हणजे हांगा म्हाका दिसता ताका 100 जावपाचें वर्सा 99 वर्सां आसलीं पूण ताका एक तरी दिसतलें आपणाक पूण तेजो भावार्थ असलो भावार्थ देव आमचेशी सोदता हो भावार्थान आमी देवाक मानवलेली जाता जेन्ना आमी भावार्थ दवरता न्हू आमकां न्हू एकदां सिमटम कितें दिसना आतां अब्रामाक दिसतालो तेजी बायल फुडें म्हणटा तो बायलेचो कुशो म्हणटा मेलोलो आसलो nearly died whom आनी तरी तो सोद मानता जेन्ना आमकां एक भावार्थ असलो भावार्थ आमकां जावं पडटा तेजो भावार्थ टेस्ट हांगना कितलो टेस्ट जाता म्हणून भावार्थ तेजो 19 पळोवया And being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was above 100 years old, neither at the deadness of Sarah home. पळय तेजी कूड बसून म्हणजे तेजो भावार्थ वीक जावंक ना म्हणटा एक अस्कोच जावंक ना तेजो भावार्थ आपणाचे कुडीर पळोवंक 100 वर्सां म्हणजे तो कसो आसतलो हा पूण तरी तेजो भावार्थ म्हणटा अस्कोच जावंक ना भावार्थ तेजो सकयल देंवोंक ना हा आपणाचे कुडीक पळोवन तेजो भावार्थ मात्तूय हालोवंक ना दोलोवंक ना आनी तरी तो म्हणटा साराचो कुशवा नियरली डेडनेस ऑफ साराचो 89 years तरी म्हणटा तेजो भावार्थ हालोवंक ना दोलोवंक ना आमकां मातसो तरी एक रिपोर्ट दी एक कितें आमच्या जिवितांत घडोवन येवं आमचो भावार्थ कितें जाता हा मातशें प्रेयरार वचून घरा वचून पांय दुखोवन आमचो भावार्थ खंय वयता 5 दीस Pie, legs. If you get a leg pain when we go from the retreat, where is our faith? In the Word of God? Open. Thank you, Jesus. पूण तेजो भावार्थ आपल्याचे बायलेचो म्हणटा कुशो मेलोलो कसो आसलो तरी तेजो भावार्थ आल्लो ना धरलो ना टेस्ट नासली ताका आमच्या जिवितांत आमकां कसली टेस्ट येता आमी कितें कोत्ता भियेता आमी भियेता तो कित्याक भियानासलो अब्रामान कित्याक भियानासलो तेजो भावार्थ स्ट्रॉंग कसो जालो परते परते ताका देवाचें उतर आयकूंक येतालें न्हू म्हणून तो जो भावार्थ स्ट्रॉंग जालो न्हू आमकां तशेंच देवाचें उतर इतलें आमी उलोवंक जाय आमचेशी आमकां ते डॉक्टर रिपोर्ट बीन येवच्या पयलींच तें देवाचें उतर आमचे कडेन उलोवंक जाय एक भयण खंय चॅकअपाक गेल्ली तिका डॉक्टरान सांगलें तुका कॅन्सर जाला म्हणून ती हांसपाक लागली हांसून म्हळ्यार ती रॉंग जाग्यार येयला डॉक्टर म्हळ्यार तो समजलो कित्याक डॉक्टर तिणें आयकूंक ना डॉक्टरान तिका परत सांगलें परत हांसूंक लागली डॉक्टर म्हणाले तूं कितें तुका कॅन्सर जाला तिचे कडेन देवाचें उतर उलयतालें ती देवाच्या उतरान आसली म्हणून ती हांसलाय आनी कोणाले हांसतली आसली तेचो
रडोंक स्टार्ट करतली आसली न्हू. तेन्ना तिचे कडेन देवाचें उतरलें. डॉक्टरान सांगलें तिणें परत रिपोर्ट काड म्हणून आपणाचो. परत रिपोर्ट कितें येयलो? नॉर्मल येयलो. ही टेस्टिमनी एक भाव आयकतालो आपल्याच्या गाडयेन सद्दां. आपणाची म्हणटा बाय लेडीज म्हणटा चॅकअपाक आपणाक वचोंक जाय म्हणटा सोडली म्हणटा. घरा येयली आनी म्हणून सांगूंक लागली आपणाक दोतोरान आपणाक गूड न्यूज दिला. कितें ब्रेस्ट कॅन्सर. गूड न्यूज. कित्याक ती देवाच्या उतरान घोव बायलो दोगांय कंटिन्यू आसली म्हणून जालें न्हू हें. ताकाच लागून सांगता आमी कंटिन्यू आसूंक जावो. भावात पयलीं आमी उलोवंक जावो दिसना त्या वस्तूच्यो. ताका दिसतालें गूड न्यूज हो. ताका दिसता डॉक्टर रिपोर्ट दिसतालो न्हू. ते गोवन तेज्या म्हटलें रॉंग जाग्यार येयला. आनी म्हणटा आमी स्क्रिप्चर म्हणपाक लागली. वायट बूक सकाळीं आमी म्हणटाली न्हू हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक पिडेक. ती आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. सैतान सिकनेस कस्ट हॅज नो पावर ओवर मी. आतां कस एक सिकनेस एक आमकां एक कस कहें आमच्या जिवितान. एक दुयेंस एक श्राप. समजता दुयेंस एक श्राप. कित्याक देवान श्राप कित्याक देवान आमकां आशिर्वादान भरला बरें जिवीत न्हू. जिवच्या गायांनी बरें जालें. आतां ऑपोजीट कितें जालें श्राप न्हू. देवाच्या उतराचेर बरी ना म्हणीत जाल्यार. सो हो श्राप आमकां दुयेंस एक श्राप. ताका लागून आमी म्हणटा न्हू जिजस क्रायस्ट हॅज रिडीम अस फ्रॉम द कॉस ऑफ द लॉ. कॉस्ट ह्या दुयेंस श्रापांतले देवान आमकां निवारलेलें आसा जेजू क्रिस्तान हो श्राप. ताका लागून तेणी बायलेक बायलेचें नांव जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक सिकनेस कस्ट हॅज नो पावर ओवर. हें म्हणपाक लागलें 1 Peter 2:24 म्हणटा आमी म्हणीच रावली आनी दुसरे दिसा परत तिका चॅकिंगाक गेल्ले आसले. सेम तेणी कितें म्हणलें गूड न्यूज न्हू. दोतोरान ताका गूड न्यूज दिलो कॅन्सर ना. कित्याक जाता हें कंटिन्यू आसल्यार तुजे कडेन देवाचें उतर उलयता न्हू. तो म्हणटा आपूण सिडी आमच्या घरान चालू गाडयेन चालू सदांच हें देवाचें उतर चालू आसलें. ही टेस्टिमनी म्हणटा आपणाक घटाय दिली म्हणटा जेन्ना आपल्या बायलेन आपणाक रिपोर्ट सांगलो तेन्ना. गरज आहा आमकां न्हू कंटिन्यू रावपाक. कळटा कित्याक तें आमकां जेन्ना टेस्ट येता तेन्ना गरज आसा आमकां. आतां अब्रामा कडेन तेजे बायलेचो कुसो पासून उलयना. तेजे कडेन उलयता कितें हांव खूब राष्ट्राचो बापूय. जाता अशें घडटा आमच्या जिवितान. प्रॅक्टिकल लायफांत आमच्या जिवितान आसा हें असल्यो घडण्यो जाता. आमी चुकता आमी पडटा. हें जायना आमचेशी. अब्रामा कडेन जालें तें आमचेशी ना. पूण अब्रामाम थीर रावलो न्हू. थीर रावलो देवाच्या उतराचेर सारको. देवान जें कितें म्हटलां तें म्हटलांच. जें देवान बरयलां न्हू जें कितें बायबलान बरोवन दवरलां न्हू कितलीं वर्सां जावं पूण देव म्हणटा हें उतर हेवन एंड अर्थ वील पास अवे माय वर्ड वील नेवर फेल. हे स्वर्ग आनी पृथ्वी काबार जातली पूण म्हजें उतर केन्नाच काबार जावचें ना. हें अब्रामाक खबर आसली न्हू. 100 वर्सां आसलीं हां तेका तेन्ना ते भासावणी. ताजे म्हणजे सारा 100 वर्सां म्हणजे सारा 90 years. तेजो कुशो मेल्लो. ट्वेंटी पळया. मातसो सिस्टर. And he struggles not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. कितें करतालो तो इतलो फेथ तेजो गोड आसलो न्हू. तेजे तो भावार्थाचेर तेका दुबाव बसून येवंक दिवंक ना तेणी. स्ट्रॉंग इन फेथ. भावार्थान तो सारको स्ट्रॉंग आसलो आनी देवाक वाखाणी करपाक लागलो न्हू. देवाची स्तुती करपाक लागलो न्हू. पळय आमी स्तुती करपाची गरज आहा आमकां. अब्राम स्तुती करपाक लागलो.
गिवींग ग्लोरी टू गॉड. तेजो भावात म्हणटा मात्तूय तेणी दुबाव येवंक दिवंक ना. आमकां दुबाव येना? येना? देवाच्या उतराचेर येना? हां, पळय अब्राहम 100 वर्सांचे पिरायेर मात्तूय दुबाव येवंक दिवंक ना तेजे भासावणीचेर देवाच्या. ही लायन खूब इम्पॉर्टन्स कशी आमच्या लायफान. तो कितें म्हणटा पळय, एंड बींग फुल्ली persuaded that what he had promised he was able also perform. तेका इतली खात्री आसली, इतलो कॉन्फिडन्स आसलो हे 100 वर्साचे पिरायेर पासून देवान जें कितें भासयलां तें आपल्या जिवितांत तो घडोवन हाडटलो म्हणून. कितली एज आसली? 100 वर्साचे पिरायेर तो म्हणटा आपणाक देवाचेर इतली खात्री आसा की ते देवाचें उतर कितें बरयलां तें म्हाज्या जिवितांत घडोवन हाडटलोच म्हणून. आमकां खात्री आसा हे देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तें म्हाज्या जिवितांत घडोवन हाडटलें म्हणून. शंबर वर्साचे पिरायेर बसून तेका खात्री आसली म्हणटा तो, जें कितें बरयलां न्हू देवाच्या उतरांत तें म्हाज्या जिवितांत घडोवन येतलेंच म्हणून. केदो व्हडलो डॉक्टर रिपोर्ट आसूं, केदो व्हडलो डॉक्टर आसूं, आमकां तर तेणी तुवें सांगलां आमकां खात्री आसूंक जाय 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. खात्री आसा? स्ट्रॉंग फेथ आसूंक जाय. तो स्ट्रॉंग फेथ आसलो म्हणटा मात तो म्हणटा दुबाव येवंक आपणें दुबाव येवंक दिवंक ना तेणी. कंटिन्यू आसलो तो देवाच्या उतरान. जेन्ना आमी कंटिन्यू आसलो आमी दुबाव येवपाक आमच्या जिवितांत दिवची ना. समजता? अब्राहमान कित्याक दुबाव येवंक दिवंक ना आपल्या जिवितांत? भावातान गोठाय आसलो आनी तो कंटिन्यू आसलो देवाच्या उतरान. सोयरीकूच आसली, रिगून आसलो तो ते खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो म्हणून. या why he was strong in faith? He was continue, no? He said, no, what God has promised, he was continued in that promise. Again and again he was meditating. So आमकां तशेंच आमी देवान आमकां कितें प्रॉमीस केलां तें आमी कंटिन्यू आमी मेडिटेट करूंक जाय. आमी नाका जाल्ल्यो वस्तू आमी मेडिटेट करता. कोणी कितें म्हटलें म्हाका तेणी कित्याकूच म्हटलें, कित्याक लागून म्हटलें, कित्याक म्हटलें तेंच आमी मेडिटेट करिना. रांदता, चपाती करता, गाडी चलयता, कितें मेडिटेट करता? देवाचें उतर? आं? घोवान कितें म्हटलें, सासूमाईन कितें म्हटलें, भुरग्यांनी कितें म्हटलें, सगळ्यो गोश्टी आमी मेडिटेट करता. आमकां कितें मेडिटेट कर सांगलां आमकां देवान? 1 Joshua. आमी कितें मेडिटेट करता दिसान दीस? मागीर कितें जातलें आमच्या जिवितांत? प्रॉब्लम आसतलोच आमकां. अशें आमकां कोण ना कोण कितें म्हणटलेच. पूण जेजू आमच्या बरोबर आमचे देवाचें उतर आमच्या बरोबर आहा न्हू आमकां मेडिटेट करपाक पयलीं. आतां अब्राहमाक कोण कितें म्हणनासलो आसतलो? म्हणटालोच आसतलो न्हू. आरे जाणटे पिरायेर आमी त्या जाग्यार आसली जाल्यार आमी खंयची नासली. हेका रे आतां कोणी सांगल्या भुरगीं आं म्हणची नासली. तो घेवन बसतालो, तो मेडिटेट करतालो देवान कितें म्हटलां पळय तें. सोंपें अब्राहमाक जिवीत हें करपाक ना. पूण तो मेडिटेट कितें करतालो? देवान ताका कितें म्हटलां पळय तेंच तो देवान भासयलां पळय तेंच आमकां तेंच देव सांगता 1 Joshua 8 आमी मेडिटेट करूंक जाय देवाचें उतर दीस आनी रात. आमी त्या जाग्याचेर कितें मेडिटेट करता दीस आनी रात? आं? कोण कितें म्हणटा तें पयलीं आमकां न्हू. प्रॉब्लम डॉक्टर रिपोर्ट्स कित्याक आमी आं हय आमी वखाणी कोणाक दिता?
अब्रामान खंय देवाक वखाणूंक लागलो. आमी कोणाक वखाणटा सिट्युएशन येता तेन्ना? आं आमी जेन्ना प्रॉब्लम येता तेन्ना आतां अब्रामाक प्रॉब्लम अब्राम कोणाक वखाणटालो? देवान ताका सांगलें तूं आतां बापूय जातलो म्हणून. तो फक्त देवाक वखाणूंक लागलो. आतां आमकां कितें डॉक्टर रिपोर्ट दिलो आमी कोणाक वखाणटा? देवाक वखाणटा काय डॉक्टर रिपोर्ट वखाणटा? देव कोण जाला आमचो? आं सो आमकां मॅडिटेट कर सांगला फक्त देवाचें उतर. आमी कितें मॅडिटेट करता दीस आनी रात? तेजेर आमचें थारलेलें आसा. जरी आमकां ते प्रॉब्लम आसतलेच आमकां, पूण आमी सोयरानान येवपाची गरज आसा. सेन्सीस आमकां जायते दिसतलें, पूण आमी बेगीन बेगीन सेन्सिसान येवंक जाय. कम टू सेन्स. देन वी वॉन्ट टू प्रेज गॉड, नॉट द डॉक्टर रिपोर्ट्स. आमकां प्रॉब्लम आसतलेच. प्रॉब्लम आसतलेच आमकां. आजचेच आमी सांगलां बायबलान कोण देवाचें उतर परगट्टा वो देवाच्या उतरान आसा, कोण रिट्रीटाक येता म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां केन्ना प्रॉब्लम आसचें ना म्हणून आसा. पूण देवान एक आमकां व्हडटें दिलेलें आसा प्रॉमीस, हांव तुज्या बरोबर आसा. म्हणजे देवाचें उतर आमच्या वांगडा आसा त्या प्रॉब्लमांसून भायर सरपाक. मनीस ना, मनीस आहा आमकां स्वतंत्र करपाक? बायबलान आसा बरयलेलें आसा खंयसर मनीस आमकां स्वतंत्र करतले म्हणून? जॉन 8:31-32 म्हणटा आमी. पूण आमकां केन्ना स्वतंत्र करतले देवाचें उतर? तेन्ना आमी कंटिन्यू आसतलीं तेन्ना. जेन्ना आमी रिगून आसतलीं पळय तेन्नाच आमी हें जातलें न्हू, सुटका मेळटली आमकां प्रॉब्लमांतली. आतां अब्रामाम कितें सांगता? आपूण परत आमी परत येताले म्हणटा न्हू, आनी तो वयर वयता सगळें करता. एका सॅक्रिफायस करूंक जाय ताका जाल्यार तो सगळें लाकडां बीन सगळें दायटा आनी चलो ताका विचारता मेंढरो खंय काय म्हणून विचारता. तो कितें सांगता? मेंढरो तूं म्हणून तुका सॅक्रिफायस करतलो म्हणून सांगता आपूण? देवान तुका सांगला म्हणून? ना, तो पळयता तें कितेंच उलयना. तो देवान कितें जाय तेंच उलयतालो. तो म्हणटा देव प्रोवायड करतलो, गॉड वील प्रोवायड. देव धाडटलो मेंढऱ्याक. तो मारूंक वयता, देव ताका म्हणटा राव स्टॉप. त्या मेंढऱ्याक राव म्हणटा, मारूंक वयता चेड्याक आपणाच्या. कित्याक ताका विस्वास आहा न्हू, चेडो मेलो पासून जाल्यार पुनर्जीवन जातलो म्हजो चेडो आनी तेजे वचून आपूण खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो म्हणून. ताका जे सांगलेलें मेंढरो दवरलो तो मेंढऱ्याक तेणी सॅक्रिफायस करून आनी दोगूय जाण ते कितें उलयल्लें न्हू उतर, ते दोगूय परते येयले न्हू. एकदां एकदां आमी कितें उलयता न्हू तेजेर पासून आसता. मार्क 11:24 म्हणटा कितें? पावार धर, तूं कितें मागलां आनी तुका तें मेवलें. बिलीव फर्स्ट न्हू काय रिसीव फर्स्ट? मेवलें पयलीं काय फर्स्ट बिलीव? या 23-24. First believe what you say. First you say no, and then we believe, and then and then you receive what you say. तूं कितें मागलाय कितें मुटलाय देवाच्या उतरान तें स्वत मान आनी तुका मेवलें. आतां अब्रामान कितें सांगलें? आमी दोगूय वांगडा परते येताले. कितें जालें? तशेंच आमी पयलीं आमकां कितें जाय तें उलोवंक जाय आनी मागीर आमकां मेळटा न्हू. लॉकडावनाच्या टायमार न्हू एकदां अशें जालें, एक भायर आसली फॅमिली आनी तेंची सोयऱ्यां गोंयान आसली. आनी वायरस जातालो न्हू एकल्याक जाल्यार आख्खे फॅमिली जातालो न्हू. ती घोव बायल आनी एक चेडूं आसलें. ते बापायक पयलीं जालो
मागीर बायलेक मागीर चेडवाक मातसो आनी ते भियाले सारके आनी तेंच्या फुडें तेजी फॅमिली गोंयान आसा ती आनी सांगलें पळय एक्ट 1631 कितें सांगता एक्ट ACT एक्ट 1631 म्हणटा इफ यू बिलीव यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड आनी म्हणलें तूं तो स्वत मानता तुजो घराबो सगलो साल्वार जालो तूं एकूच विजन कर ती गोंयान एअरपोर्टार येयली आनी चड मागणें सांगना तूं गोंयान एअरपोर्टार ती विजन कर आनी देवा कारगा ती गोंयान पावली म्हणून ती आनी ताका सांगलें माग 11:24 तूं कितें मागलां तें स्वत माना तुका मेळटलें ती स्वता तेंच पळयताली आपूण म्हणटा तितले फोन येतालो भिरांत येताली तेन्ना आपूण म्हणटा ही पळय तिगांय एअरपोर्टारसून देंवता गोंयान ती दुबय आसली आं तरी ती म्हणटाली ही पळय तिगांय एअरपोर्टाचेर येयल्या आफ्टर 1 मंथ कितें तिकेट मेळ्ळी आनी ती गोंयान येयली तिगांय गरजेचें न्हू आमी कितें मागता तें स्वत मानपाचें पयलीं ताका रिपोर्टूय सांगताले तिका फोन येतालो पूण म्हणटा आपूण दोनूच स्क्रिप्चर घेवन म्हणटा आपूण उडयताली इफ यू बिलीव यू एंड युअर फॅमिली हांव तो स्वत मानता म्हाजो घराबो सगळो साल्वार जातलो आपुणूच एकल्यानूच स्वत मानल्यार एकल्यानूच तिणी स्वत मानलेले ती तिगांय जाणां डॉक्टराची सांगतालो तांकां हें ना म्हणून गॅरंटी चेडवाक काय कोणा पूण तिगांय सेफली गोंयान पावली आमचेर आसा एकल्याचेर आसा एकल्यानूच तो स्वत मानलें एकल्यान दुबाव घेतल्यार कितें जातलें इफ यू डावट यू एंड युअर फॅमिली हांवें म्हणूंक ना म्हणजे ताका लागून आमी थीर रावंक जाय देवाच्या उतरान भावार्थ जाय जाल्यार आमकां फक्त देवाचें उतरूच घट धरून रावंक जाय भावार्थ आनी खंयचूनच येयना आमकां छापार मेळना मेळटा भावार्थ आमकां खंयच मेळना भावार्थ फक्त मेळटा देवाच्या उतरानूच आनी त्या देवाच्या उतरानूच आमी रिगोवन रावंक जाय कळटा ह्या देवाच्या उतरानूच आमी रिगोवन रावल्यारूच हो भावार्थ देवाक जाय तसलो आमकां आमचेची उत्पन्न जाता आतां अब्रामाक देवाच्या उतरानूच रिगोवन रावलो म्हणून ताका भावार्थाचो बापूय जालो न्हू तो थोडी म्हणटाली हांव भावार्थान सारकी आसली तेणी म्हाका मुगो अशें तूं सारकेंच बरें जालां म्हाका मातसो दुबाव येयलो मागीर हांव डॉक्टर गेले आनी हें जालें तें जालें जाता अशें कोणी कितें म्हटल्यार आमचो भावार्थ हालता आं अब्रामाचो हाल्लो कोणी कितें म्हटलें जाल्यार तशें नोवा आसलो नोवा म्हणून बायबलान ओल्ड टेस्टिमेंटान ताका कितें सांगलेलें बोट बांद सांगलेली न्हू बोट बांद सांगलेली नोहा तूं यो म्हणटा जोना न्हू आं ताका बोट बांदतना सगलो लोक पिसो म्हणटालो खंय खरोच पावस येतलो 40 दिसांनी 40 दिसांनी न्हू खरोच येतलो पावस ओके 40 दिसां तें खबर ना पूण खरोच पावस येतलो अशें विचारतालें न्हू तेणी सोडली बोट बांदपाची आं चालूच दवरली बांदीत रावलो न्हू तो देवान सांगला म्हणून आमी म्हणटा तेणी सांगलें म्हाका इवन आमी बिलीव करता डॉक्टर रिपोर्ट येयलो म्हाका सेम म्हाका स्वत मारली देवान ऑलरेडी आमकां सांगलां न्हू तुज्या गायनी बरें जालां आमी मागीर म्हणटा ना डॉक्टराचो रिपोर्ट चेंज जावंक नासलो म्हणून आमी स्वत मारलें आतां नोवा अब्रामाक कसो देवाच्या उतराचेर विस्वासीर रावलो इवन न्हू हांव पिक्चर पळयतालें एक नोवाची बायल ताका म्हणटा बायल सुद्दां गांवाचेर आपल्याच्या विस्वास दवरिना खरेंच पावस येतलो तो म्हणटा माय वायफ म्हणजे ताका इतलो शॉक जाता बायलूय आपणाक असो तोंड करूं म्हणटा तो बायलूय आपणाचेर विस्वास दवरिना
तरी तो कांय नजो. तरी ते कांय नजो. हॅलो. बायलेन म्हटल्यारूच तेणी आपणाचें काम सोडलें. बांदीत रावलो बोट. सक्सेसफूल जालो न्हू. फॅमिली तेजी सेव जाली न्हू. आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर बोट बांदता तेन्ना आमची बोट केन्नाच हालची ना. प्रॉमीस जाग्यारूच पडटली. कोणीय कितें म्हणू, कोणीय कितें म्हणू, पूण आमी थीर रावंक जाय. थोडी म्हणटा आमकां बिलिवर्स म्हटलें म्हणून आमी सोडलें येवपाचें देवाच्या उतराक. आमी कोण हांगा सगळीं बिलिवर्स? कोण बिलिवर्स हात वर करा. आं बिलिवर्स सगळीं खंय हातूच वर करूंक ना कोणी. आं आं तुमी कोण तर डावट. आमी कित्याक हात वर करिना थोडीं जाणां आनी कित्याक आमकां समजोवणी ना. बिलिवर्स म्हणजे कोण? जी कोण देवाच्या उतराचेर सोत मानता ती बिलिवर्स. आमी देवाच्या उतराचेर सोत मानिना जाल्यार कांय फायदो ना. देवाचें उतर आयकून कांय फायदो ना. जर आमी देवाच्या उतराचेर सोत मानिना जाल्यार कांयच फायदो ना. कितें म्हणटा मार्क 16:17 कितें म्हणटा बिलिवर्स. आमी बिलिवर्स न्हू जाल्यार आमकां आमचे कडेन कांय ना फायदो. बिलिवर्स एज फॉलो बिलिवर्स वील दीस सायन वील बी फॉलो दोज हू आर बिलिवींग. दे वील कास्ट आउट. They speak, yeah, anything poison, they will not, if can sick will recover. And so आमी बिलिवर्स न्हू, आमी जर देवाच्या उतराचेर सोत मानिना जाल्यार आमी कशी मिलाग्री करतली देवान बसयला तें. कित्याक देव म्हणटा जी कोण सोत मानता तेजी सवय ही खुणां दिश्टी पडटली. जशी ही सावळी म्हाज्या फाटल्यान येता न्हू तशी ती खुणां जेन्ना हांव सोत मानता तेन्ना देवाचेर ही सावळी येता पळय ते सावळेक येवं नाका म्हणल्यार येवची ना म्हाज्या फाटल्यान. तशीच देवाची तूं देवचार काडटलय. नो भासो उलयतलय. सोरोप धरशी तूं सोरोप धरतलय. विखारी वखदां घेतल्यार तुका कांय जावचें ना. आनी पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस्त मरतली ना तेंचे दुयेंस आमचेर येतले. आं जर आमी जर सोत मानिना जाल्यार ही खुणां आमकां दिश्टी पडटली. आमी बिलिवर्स न्हू जाल्यार आमकां ही खुणां दिश्टी पडटली. आं मदर मेरी कोण फर्स्ट बायबलान सोत मारलें देवाच्या उतराचेर कोणी म्हणून ती बिलिवर्स जाली न्हू. आमी कोण आं आनी म्हणटा मार्क 14:12 म्हणटा न्हू. Verily, verily, I said, those who believe in me will do greater work than Jesus did. Because I'm going to Father. Jesus going to. So, आमी जर बिलिवर्स न्हू जाल्यार आमी देवा भाशेन जेजून जें कितें केल्लें तें आमी करची ना. बायबल सांगता आनी लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग. आमी बिलिवर्स न्हू जाल्यार आमी कोण जालीं दुबावी. आमी दुबावी कोण हांगा दुबाव दवरता देवाच्या उतराचेर कितेंच मेळचें ना. जेम्स 1:6-7 सांगता. जेम्स जाकोब 1:6-7 6-7 जर आमी बिलिवर्स न्हू जाल्यार आमी दुबावी. आनी तो कितें सांगता आमकां बट लेट हिम आस्क इन फेथ नथींग wavering for he that wavers like a waves of the sea driven with the winds and tossed.
For let him not that man thinks that he shall receive anything from the Lord. A double-minded man, unstable in all his way. Let is not things म्हणटा कोण असो डावट आसलेलो न्हू मनीस दुबावान आसलेलो न्हू तेणी आपूण चिंतूंक पासून जायना देवाक वचून कितें बरें येतलें म्हणून. जर आमी देवाच्या उतराचें सोत मानिना दुबावता जाल्यार आमी चिंतूंक पासून जायना म्हणटा देवाक वचून आमकां कितें बरेंपण येतलें म्हणून. वाचचें कोंकणी कोंकणी पूण ती भावार्थान मागोवंक जाय. कसलोच दुबाव धरिनासतना दुबाव धरता ती मनशां ती वाऱ्यान आलत्या धोलता ती तसल्या दर्याचे लारा सारकी. फुडें या ही चिंतूंक जायना. पळय दुबावान कोण जियेता न्हू तेंच्यांनी ती कोण मनशां वाऱ्यान लोरयाची आलता न्हू तशी वेव्स तसली मनशां ती आनी तेंच्यांनी देवाक वचून कितें बरें येतलें म्हणून चिंतूंक पासून जायना. आतां आमी कोण सोत मानपी बिलिवर्स आमकां खबर ना बिलिवर्स म्हणजे कितें मिनींग खबर ना आमकां तेका लागून आमी बिलिवर्स न्हू म्हणटा. Protection because they believe in the word of God, no? Those who are believing in the word of God, they are the believers. No, we can't discuss about it. Okay. We don't know about that. But आमी कितें शिकता importance आमी कोण? मग आमी कोण? आमी believers because we believe in the word of God. कोणी ते जावं देवाच्या उतराचें सोत मानता जाल्यार ते कोण बिलिवर्स सोत मानपी. आमचें न्हू आमकां आजुनूय तें मिनींग खबर ना म्हणून आमी बिलिवर्स न्हू म्हणटा. आमी लायफ एंड डेथ हांव आवडटा आमी बिलिवर्स न्हू जाल्यार आमी कोण जालीं दुबावी जातली देवाच्या उतराचेर आनी तेणी चिंतूंक पासून जायना आमकां देवाक वचून कितें बरें येतलें काय म्हणून. हांव म्हाजें सांगिना तुमकां हें बायबलान आसा सगळें ना तुमी वाचूंक ना बिलिवर्स कोण ती कित्याक नोवा अब्राहम बिलिवर्स जाले ते बिलीव केले तेंच्यांनी देवाच्या उतराचेर कोणाकूच तेंच्यांनी आनी वॅल्यू दिवंक ना. नोवान आपल्या बायलेन बसून म्हटलें खऱ्यांनीच ती बोट बांदतलो पावस येतलो काय म्हणून तेणी स्वत मानलें तेजे बायलेचेर मारूंक ना. तेणी देवान कितें सांगलां तें स्वत मानलें. ते बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड बिलीव वॉट गॉड हॅज सेड. आमकां तेच आमी बिलिवर्सूच सांग जाय न्हू दिसपट्या जिवितान आमी आमचे बिलिवर्स सांग जाय. बिलिवर्स म्हणजे दुसरो ग्रूप न्हू. बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड आमचे तकलेन जाल्यार दुसरो ग्रूप बिलिवर्स म्हणजे आमी दुसऱ्या ग्रुपांतली. ना 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 आमी बिलिवर्स देवाच्या उतरान स्वत मानता म्हणून समजता. हे आतां बिलिवर्स म्हणून जैतिवंत जालें न्हू. आमी जर बिलीव करिना जाल्यार आमचे भावार्थ तरी आसतलो. आमी जर देवाच्या उतराचेर बिलीव करिना जाल्यार आमचे भावार्थ आसतलो आनी आमी देवाक मानली जातली. सो आमकां बिलीव करचो आमकां बिलिवर्स जावचीच पडटा न्हू देवाच्या उतरान. कितें म्हणटा कोणाक समजोंक ना सगळीं पळयता म्हाका रागान समजलें न्हू. आमी दुसरो ग्रूप न्हू. आमी देवाच्या उतरान सायबी माय भाशेन तिणी देवाच्या उतराचेर सोत मारली ती आमी
बिलिवर्स तिच्या भाशेन तिच्या पावलांनी चलो. तिने स्वत मानलें न्हू देवाच्या उतराचेर. हां जावं न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे सांगलें न्हू म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे जावं न्ही म्हणूनच ती बिलिवर्स जाली न्हू. आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर स्वत मानता तेन्नाच आमी बिलिवर्स जातली. आनी बिलिवर्स म्हणजे आमकां आमी बिलीव केल्या शिवाय आमचे अशें भावार्थूय नासतना आनी आमी देवाक मानवलेली जावची ना. कळटा. बरें म्हणटाली जोना न्हू जोनाचें म्हणटाली न्हू. जोनाक सांगलें एका गांवांत वच म्हणून न्ही. तेणी कितें केलें आयकलें देवाचें तो पाठ केलें आनी बोटीन गेलो न्हू खंय. आं बोटीन गेलो आनी कितें केलें न्हिदलो आनी बोट कितें जाली आल्लूंक लागली दर्यान बुडोवंक लागली. मागीर ताच्यानी लॉटरी घातली न्हू कित्याक लागून जाता तें. मागीर जोना म्हणलें आपणाक दर्यान उडय. दर्यान उडोवन तो मेलो. नुस्त्यान वाचयलो न्ही ताका. आनी कितें केलें जे देवान ताका सांगलेलें त्या गांवांत वच त्याच गांवाचे धडेर व्हरोन ताका उडयलो. तरी आयकलो उडयलो देवान म्हणून ना. आतां म्हणटा आपूण बरो वयर म्हणटा दोंगरार वयता आनी कसो म्हणटा तो गांव मोडटलो तो पळयता आपूण. आमी जाता न्हू जोना भाशेन जाता आमी. आं जाता. हांवूय देवाच्या उतरा भाशेन जोना भाशेन जाल्ली. 2 वर्सां पयलीं आमची वास्को मिनिस्ट्री आसली बायबल क्लास आसली. आनी कितें जालें आनी स्टॉप पडटाली. हांवें सांगलें हांव वचना आनी वास्को वचना कित्याक एक्सक्यूज ट्रान्सपोर्ट ना आनी कितें ना आनी वास्को वचना जाली. बंद केलें हांव वास्को वचना. आनी परत आमच्या ग्रुपाचेर पयलें हांवें वास्को परत आमचे जेसेलम टीम बायबल क्लास स्टार्ट जाता. हांवें नांव पयलें म्हाजें नांव आसा. म्हाका हांसूंक येयलें जोनाचो म्हाका उगडास येयलो. जोनानूय सोडलेलें म्हाका त्याच गांवांत परत वयचें पडलें. आनी हे फावटी हांवें एक्सक्यूज बीन दिवंक ना. आसूं न्ही जेजू तुका हांव आर्गां दिता म्हाका तूं ट्रान्सपोर्ट दवरलाय व्हरोन हाडूंक देवाचें उतर परगटूंक बायबल क्लास दिवंक. तेज्या पयलीं हांवें आर्गां बीन कांय दिवंक ना. ना म्हणजे ना वयची ना जोना भाशेन. जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना हांव अशेंच जोनाचें वचून हांवें म्हाजें टॉक तांकां सांगलें म्हाजें टेस्टिमनी हांवें कितें केलें. ती दोगां भयणी आसली ती म्हाका डायरेक्ट म्हणूंक लागली जाणाय तुवें जेन्ना ना म्हटलां तेन्नाच्यान आमचें हें हॉल बंद पडलां. हांगा देवाचें उतर दिवपाक बंद पडलेलें आसा. कळटा आमी कितें कोत्ता आनी कितें जाता तें. ती म्हणटा जेन्ना हांव स्टॉप जाल्यार वास्को येवपाची त्या टायमाचेर म्हणटा आमचें हें हॉल बंद पडलेलें. जेन्ना हांव म्हाजी टेस्टिमनी शॅर करताली हांव जोना भाशेन जाल्ली म्हणून तेन्ना ती सांगपाक लागली आमकां खबर ना म्हाकाय खबर ना हांवें कितले ओतमे ओगडायला ते 2 वर्सां. तेन्ना ती भयण सांगताना म्हाका खरेंच म्हाज्या दोळ्यान दुकां भरलेलीं कित्याक हांव नोको जावन हांव म्हाजेर पात येवन देवाचेर पातया नासतना हांवें स्टॉप केल्लें. हांवें बायबल क्लास 2 प्लेसीचेर दिताली वास्को. देवान अशी म्हाकाच म्हणजे म्हाज्या भितर पवित्र आत्म्यानूच स्टार्ट केल्ले त्यो 2 क्लासी आनी ही 3री आसली आमकां. तेज्या पयलींच हांवें हात वयर केल्लो. पूण दीस टायम जेन्ना देवाक वाखाणणी दिली देवाक सांगलें म्हाका ट्रान्सपोर्ट आसा येवंक आनी वचोंक. केन्ना केन्ना वास्को ट्राफीक बीन जाता आनी मागीर टायमिंगाक पावना न्हू बसीन. पूण देवान खरेंच न्हू केन्ना आमी म्हणटा न्हू एके फॅमिलीक कित्याक बायबल क्लास देवाचें उतर परगटूंक जाय. हांव एके फॅमिलीक न्हू
घरान तेंच्या देवाचें उतर परगट्टाली, बायबल क्लास दिताली विकली वचोन आमी. तीच भयण म्हाका ब्लेसींग जाली. हांवें तिका कांय सांगूंक ना. एक दीस ती आमकां खंय तरी घेवन वयतालें. हांवें म्हणलें आमकां वास्को एवरी संडे वास्को वचपाक जाय बायबल क्लास दिवपाक. ती म्हणूंक लागली आपूण तुका व्हरता आनी हाडटा. ती कितें म्हणली, हांव तुका व्हरता वास्को तुमकां आनी हांव हाडटा. आनी आजुनी आमी मार्च म्हयन्यान स्टार्ट जाल्ली. आजुनी ती व्हरता आनी हाडटा. आमी जेन्ना आमचेर पाती येता तेन्ना आमची अशी गत जाता. नोआ आपणाचेर पाती येतालो, देवाचेर पाती येनासलो. मागीर कितें जालें नोआचें जाणा, बरो दोंगरार गेलो. सॉरी जोना सॉरी कन्फ्यूज. जोना बरो दोंगरार गेलो आनी बरो रावलो. झाड लायलें, देवान तें झाड वाडयलें, बरो सावळेक रावतालो. झाड मेलें दुसरे दिसा. हो आतां देवाक कंप्लेन करता, हें झाड कित्याक मरयलें तुवें. आं मागीर तो दोंगरार वयता. वाच फुडें वयर वयता दोंगरार, झाड मरता आनी देवाक कंप्लेन करता तो. देव म्हणटा तुका एक झाड पळय, आमकां हितून खूब शिकवण मेळटा. एक झाड जोना म्हणून ओल्ड टेस्टिमेंट प्रोफेट 3 chapter or something, 3 or 4 chapter, small chapter is there. So देव म्हणटा तुका एकच झाड मरतलें, तुका तें झाड मेळ्ळें तें पडलां. आतां म्हाजी इतली पोरजां मरता ती तुका पडोंक ना. आमकां एकदां आमचेंच पडलां न्हू. आं देवाक आख्खे संवसाराचें पडलेलें आसा. आमी आमचेंच म्हणटा. हांव जेन्ना म्हाजेंच सांगतालें, म्हाका ट्रान्सपोर्ट ना म्हणून हांव वचना, म्हाका पडोंक नासलें ते लोकांचें. ते जोना जेन्ना हांव आतां म्हाका तें न्हेयटा तेन्ना खरें तेंच्यांनी जेन्ना सांगलें न्हू, आमचें हॉल बोंड पडलेलें 2 वर्सां, तूं तेन्ना ना सांगला तेन्नाच्यान म्हाजें उतर तें म्हाका कानाची घासतालें. आनी म्हाका तेन्ना जोनान हे झाडाक लागून देवाक दितालो. देव तेका म्हणटालो ते आख्खो म्हाजी पोरजां पिड्यार मरता तेंकां तुका कांय पडोंक ना. तुका तुज्या झाडाचें म्हणजे तुका तुजे फॅमिलीचें तुजें पडलेलें आसा. स्वताचें दुसऱ्याचें आमी केन्ना चिंत्तलीं, केन्ना आमी स्टेप आवट जातलीं. इजी देवाचो पाटलाव करूंक इजी. इजी ना न्हू. पूण आमच्या वांगडा देव आसा न्हू वांगडा इजी करपाक. जेजू न्हू आमकां सांगता म्हजो पाटलाव करूंक फोर्स करिना. म्हाजो पाटलाव करूंक जाय तुका, यो म्हाज्या फाटल्यान. तुजी खोशी आहा जाल्यार, तुजी खोशी जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान यो. आनी तो सांगता फोर्स करिना, यो म्हणिना. करता कोणाक तरी फोर्सान आपयलां, यो 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 हें दिता तुका हांव तें दिता न्हू. ते देंवचार आमकां फोर्स करता. हें तुका मेळटलें, तें तुका दितलो हांव म्हाजो पाटलाव केल्यार. जेजू सांगता, बरें सांगता पळय आयकात. कोल्याक कितें आसा, कोल्याक कितें आसा, दोळी आसा. सुकण्यांक गोटेर आसा रावपाक, आनी मनशाच्या पुताक जागो ना तकली तेकोंक. तुका म्हाजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार यो म्हाज्या फाटल्यान. तरी आमी पाटलाव करता न्हू. करिना आमी पाटलाव. इतलें सांगलां न्हू जेजून, तकली तेकोंक जागो ना म्हणून मनशाच्या पुताक. पूण आमकां शांती आसा न्हू. पिटराक विचारलें जेजून तूं वच. खंय वचों, तुज्या उतरान आसा सासणीक जिवीत न्हू. थंयच म्हणटा न्हू सासणीक जिवीत आहा उतरान पिटर.
आमकां त्याच उतरान आमकां जिवीत आसा, जिवीत मेळटा. जरी संवसार आमकां कितें कितें म्हणटा तकली तेकोंक लागून, पूण देवाच्या उतरान आमकां शांती मेळना. तो म्हणटा हांव शांती दिता ती संवसार दिवं शकना आमकां, आनी संवसारान ही शांती मेळना. सगळ्याक वचोन यो मनीस, आमी सगळ्याक भोंवोन येयल्या न्हू, सगळो टूर करून येयला आमी जेजूची. हांव जाल्यार सगळो टूर करून येयला जेजूची. जे सूख जे शांती जेजू कडेन मेळटा ते सगळ्या टुराक भोंवोन येवन मेळोंक ना. थँक्यू जिजस. तुमकां खबर आसतली न्हू, तुमकां सगळ्यांक खबर ना? तुमकां शांती मेळोंक ना जेजूची सगळ्याक भोंवोन येवन? आं मेवल्या म्हणून हांगा बसल्या न्हू आमी शिकोवंक. आमकां कितें काम नासलें? काम ना तुमकां? कितें म्हणटलीं थोडीं जाणां, काम ना, आतां पावसाचो सिजन, पावस येवपाचो आहा, म्हाका हें करूंक जाय, तें भरूंक जाय, तें करूंक जाय ना? तरी जाण आमी देवाच्या पांयाशी बसले ही शांती घेवपाक, जी शांती संवसारान आमकां मेळना ती. ती शांतीकूच लागून येयल्या न्हू. संवसाराक जाय शांती, शांती खंयची न्हू, शांतीच ना म्हणटा. पूण शांती तुका जाय जाल्यार जेजूशी येवंक जाय. तो एकलोच आमकां शांती दिता, जी संवसारान मेळना पळय ती शांती जेजू दिता आमकां. बायबल सांगता जॉना चॅप्टरान आहा. आमी कितें शिकतालीं? आमकां दुबाव आसूंक जायना आमच्या काळजान न्हू. आमी सदांच भावार्थी आसूंक जाय. आतां भावार्थ म्हणजे भावार्थी, बिलिव्हर्स म्हणजे कितें तर बिलीव, बिलीव म्हणजे कितें? एक्शन कॉरस्पॉन्डंट टू द मॅसेज. आमी कितें उलयता तेजेर आमी सोत मानता न्हू, ते म्हणटा ताका लागून आमी बिलीव. आमकां कसो फेथ जावो, आमकां भावार्थ कसलो जावो? देवाच्या उतराचेर. जरी आमकां दिश्टी पडना हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान काम करता, तरी आमी सोत मानूंक जाय न्हू. आतां अब्रामाक बसून दिश्टी पडोंक ना तें देवाचें उतर काम करतलें म्हणजे जिवितान. खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो ताका दिसतालो, पूण तेणी सोत मानलें न्हू. आमी तशेंच सोत मानूंक जाय, जरी आमकां हें देवाचें उतर दिश्टी पडना. देव आमकां गरजांनी पावतलो हें उतर आमच्या जिवितान तर दिश्टी पडना जाल्यार आमी मनीस रावंक जाय, दिश्टी पडना पूण आमी भावार्थ धरूंक जाय न्हू. कितें म्हणटा तें म्हाजे आमचे एक टीम मेंबर आदी न्यू क्रिएशनान आसली तेन्ना एक टीम मेंबर आसले, आनी तेजो घोव खूब जेजूचें रगत पियेतालो. तेणी मागण्यांनी येवन ताका बरो जाल्लें, ती मागण्यांनी येवन बरी आसली ती. मागीर तशें आमी हें जाता न्हू, आमी मातशें बिजी उरता न्हू देवाच्या उतरार. देर इज नो हॉलिडे फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. मागीर कितें जालें तेणी देवाच्या उतरार संवसाराच्या कामाक गेले, हॉलिडे मेळ्ळी. घोवान तेजे परत स्टार्ट केलो आनी तो मेलो. तो मेलो तेन्ना म्हणटा तेंचेर लोन आसली, लायटीचें बील बीन आसलें भरपाचें. आतां कोणाकूच सांगूंक ना तेणी, टीम मेंबर आसले कोणाक सांगूंक ना. ते एकूच म्हणटालो माय गॉड वील सप्लाय ऑल माय निड्स अकॉर्डिंग टू रिचीस एंड ग्लोरी टू जिजस क्रायस्ट. म्हजो देव म्हज्या सगळ्या गरजांनी पावता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आनी ते मुणीत जाताले, मुणीत रावताले म्हणटा. आनी तेजे चेड्याचो खोमयो आसलो, खोमयो आसलो चेड्याचो. आनी म्हणटा कोणी ते बीन म्हाजे कडेन एनवेलप दिल्ले कोणी. हांवें ताका एनवेलप दिलें व्हरोन आनी ते म्हाका 2 दिसांनी म्हणलें ते एनवेलपान जे तेजे गरजो पळय रीण आसलें, लायटीचें बील, कोणा कडेन पयशे घेतलेले, तितले पयशे म्हणटा तितलेच एनवेलपान आसले. ते कितें म्हणटाले ताका दिसतालें ते रिणां ताका दिसतालीं म्हणटा आपणाक. कोणा कडेन 12,000, कोणाचे 6,000 आनी कोणाचे हे दिसताले उलयताले. पूण तेज्या पयलीं म्हणटा आपूण म्हणटालो म्हाजो देव म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावतलो.
पावलो न्हू. म्हणजे आमी उलयतना पासून आमी स्वत मानूंक जाय कितें उलयता पळय तें. आमकां दिसतलें आमच्यो गरजो, आमचें सगळें दिसतलें, ताका दिसतालें सगळें, तरी तें उलयतालें. थंय थोड्या दिसांनी म्हणटा आपणाचें घर, आतां घरां जाणा न्हू गोंयान खूब वर्साचें आसता न्हू. पोवतालें म्हणटा कापीत, आनी आपूण जायतीं वर्सां म्हणटा जायनासलें, कित्याक घोव जेजूचें रगत पियेतालो, कामूय केलें बसून जाल्यार, आनी भुरगे 3 जाण चेडे. ते म्हणटा सगळें शिक्षणाचें बीन जायनासलें, घर शिंवपाक चिंत्ताले. आपूण म्हणटा एक खुर्ची घे, सदांच म्हणटा खुर्चेर बसतालें. साम्स 23 आनी हें या स्वामी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, उणें ना. आनी माय गॉड वील सप्लाय ऑल माय नीड्स. जेजू क्रिस्त म्हज्या सगळ्या गरजांनी पावता. म्हजो देव जेजू क्रिस्तावरी म्हज्या सगळ्या गरजांनी पावता. ही म्हणटा खुर्चेर बसून आपूण म्हणटा सदांच घराक पळयताली वयर, आनी म्हणीच आसली. कित्याक ताका पयलीं गोवायकी आसली न्ही तेजे जिवितान. ते जाण आसली न्ही तेन्ना तो देव म्हाका दिला म्हज्या गरजान, जाल्यार आतांय देव म्हाज्या घराच्या बांदपाक म्हाका आदार करतलो न्हू. देवूच न्हू आदार करतलो. आं सारकें न्हू. आनी ते म्हणीच आसले. हे भावार्थान थोड्या दिसांनी कोणाची तरी आवय मेली आनी तिणी पयशे दवरलेले खंय गरिबांक अशें कितले तरी वर्सां. ती म्हणून लागली कितें, ती येयली आनी तूं जें घर सारकें करूंक सोदता आनी आपूण म्हणटा सांगूंक ना तिका. पूण ती आपणाक विचारूंक लागली, हय म्हटलें चल आपूण तुका हे पयशे म्हजे हांव जे गरिबांक लागला ते तुका दिता म्हणून. आनी ते म्हणटा आपूण बांदता जेन्ना हात घातलो, आमकां खबर आसा न्हू एकदां हात घातलो म्हणटा पयशे वाडत आसले. आपूण म्हणटा तरी आपूण म्हणटा ते स्क्रिप्चर म्हणटाले म्हणटा जरी आपणाक पयशे कमी खंय दिसले आपूण तीच स्क्रिप्ट. कोण तेजे फ्रेंड आसले ते फ्रेंडान भायल्या गांवांतसून ताका आनीक पयशे धाडले आनी तेजे शिंवून काबार जाले. खंय भावार्थाचेर न्हू. भावार्थान आमकां जरी दिश्टी पडना, पूण जेन्ना आमी जशें देवाचें उतर उलयता न्हू तशेंच आमच्या जिवितान घडोवन येता. पूण आमी तें उलोवंक सोदता, टायम दिता, काय आमी आमचे प्रॉब्लमूच उलयता, काय हेजे कडेन तेजे कडेन पयशेच मागूंक रावता. एक्चुली आमकां ड्युटोनॉमीन सांगता वी आर द लँडर नॉट अ बरोवर न्हू. आमी कोण आं लँडर नॉट अ बरोवर. आमी दिवपी मागपी न्हू. आमी चडशीं कितें करता सोय जाल्यार आमकां मागपाची न्हू. आं मागना आमी. आमी एकदां शिक्षण आमकां शिकतना पवित्र आत्म्यान ड्युटोनॉमी 28:15 नो हां या या 28 आनी आसा खंय दिसता म्हाका. ते आमी पळोवया मागीर. मागीर सांगता. सो आमी लँडर न्हू. आमी जेन्ना शिकतालीं न्हू पवित्र आत्म्यान आमकां कोंकणी भाशेन समजोवप. आमचे कोंकणी क्लास कॉन्फरन्स क्लास कोंकणी नासले समजोवपाक एक भाटकारां. आमी कोण भाटकारां म्हणजे लँडर म्हणजे आमी एक भाटकारां खंय आमकां सगळें अंडरस्टँड जाता न्हू. भाटकारां भाटकारांचें जिवीत. मुणकारां आमी मुणकारां कितें करतालीं आदी आतां दिश्टी मागताले न्हू. भाटकार नाल्ल दी रे भाटकार आं तांदूळ दी रे म्हाज्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय पयशे दी रे. आं म्हणजे मागपी आसली. आमकां देवान मागपी करूंक ना दिवपी केलें आमकां. आजुनूय आमी मागपीच जियेता न्हू. लँडर भाटकारां कोणा कडेन मागता तीं. आमकां देवान भाटकाराचें जिवीत दिलेलें आसा. एक राजाचें जिवीत. राजाची भुरगीं आमी. ती मागता राजाची भुरगीं. आमी मानून घेवंक ना न्हू आमी राजाची भुरगीं म्हणून.
आमकां देवान ऑलरेडी राजाची भुरगीं म्हणून शिक्को मारलेलो आहा, एक लँडर म्हणून शिक्को मारलेलो. आमी मानूनच घेवंक ना जाल्यार आमी कितें जियेतलीं? आमी स्वतूच मानूंक ना आमी एक भाटकारा म्हणून, आमी स्वतूच मानूंक ना आमी एक दिवपी म्हणून, जाल्यार आमी जियेतलीं? जियेतलीं आमी एक लँडर कशी? 15:6 न्हू, दुसरी समोर Deuteronomyंत आसलें तें 15:6. आमी हेड नॉट अ टेल बीन आहा न्हू फुडें, फुडें ना हांव वयर सकयल न्हू. सो आमी केन्ना स्वत मानिना तेन्ना आमी एक गुलामपणाचें जिवीत जियेता. तेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर स्वत मानिना तेन्ना आमी गरीबकायेचें जिवीत. हे भयणीन स्वत मानलें न्हू, देव म्हज्या सगळ्या गरजांनी पावता, आनी मागीर देव तेच्या सगळ्या गरजांनी पावूंक ना. आं, घराक बसून नळे घालपाक कितलो खर्च जालो तितलो ते म्हणटा आपूण एकूय पयसो मोडूंक ना. Deuteronomy 15:6 न्हू. सो आमी स्वत मानपाची गरज न्हू. जें कितें बरोवन दवरलां तें म्हाका काय शेजाऱ्याक? शेजाऱ्याकूय. पूण पयलीं स्वत मानूंक जाय हांवें न्हू, हें म्हाका बरयलां. म्हाका देव म्हणटा हांव एक भाटकान, एक देव म्हणटा म्हाका एक लँडर. फॉर द लॉर्ड गॉड हॅज ब्लेस्ड दीस एज ही प्रॉमिस्ड thee, as to set land not unto her many nations, but thou shalt not borrow, and you shall reign over many nations, but they shall not reign over these. आमी लँडर देव म्हणटा आमी कोणा कडेन मागपी न्हू, आमी दिवपी. जाल्यार आमी दिवपी, चडूच जाल्यार आमी दिता, कमी आसल्यार आमी दिवपी न्हू. आं, चड आसल्यार दिवपाक मातशें कडेन पूण दिवंक जाता न्हू. चड आसल्यार, कमी आसल्यार दिवपाक जाता. लेस आसल्यार कर कितें जाल्यार जायना न्हू. पूण तूं म्हणटाय न्हू हांव लँडर नॉट अ बरोवर. कोण तरी आयकल्या 1.5 करोडाची टेस्टिमनी लोन आसलें. 1.5 करोड एक मनीस लोन आसलो, कर्ज आसलें. आयकलें युट्यूबार ब्रदर जॉन्सन लॉकडावनाच्या टायमाचेर शेअर करतालो, खूब फारां सांगतालो. तो भायल्या गांवान आसलो आनी 1.5 करोड 1 करोड 50 lakhs न्हू. 1.5 करोड म्हणजे 1 करोड 50 lakhs. 1 करोड 50 lakhs लोन आसलो. 1 man lakhs. आनी तो जीव दिवंक वयतालो. आनी ब्रदरीचो रिट्रीट आसलो मेंगलोराक, आनी तेजी बायल रिट्रीटाक गेल्ली. आनी तेन्ना बायल तेजी शेअर करताली ब्रदरीक. ब्रदर म्हणटा आपणाक तिका सांगपाक लँडर म्हणपाक कितलो लोन आसा, आनी ताका लँडर म्हणपाक सांगपाक जाता. पूण म्हणटा आपणाक पळयतात म्हण सांगलें तिका सांग तुज्या घोवाक म्हण आय एम अ लँडर नॉट अ बरोवर. आय एम अ लँडर not a borrower. This one line, same line, 15:6. आनी तो म्हणपाक लागलो, तो जीव दिवंक वयतालो तेन्ना ताका मातशें कॉन्फिडन्स येयलो. बायलेन सांगलें आनी तेणी विजन केलें मंथली आपणाक 1 lakh पेमेंट जावो. काम नासलें तेन्ना. बायलूय तेची हांगा म्हणटाली, तो म्हणटालो, तो म्हणटा कितें जाणा, ते टेस्टिमनी तो सांगतालो पयलीं ब्रदरींचेर, मागीर तो एक दीस शेअर करतालो युट्यूबाचेर. आपणाक म्हणटा सगळे ईमेल्स उडयताले, दारार येताले लोक, मॅसेजी येताल्यो, तरी आपूण म्हणटा हे म्हणटालो. कित्याक देवान सांगलां न्हू म्हूण म्हणून. आतां देवाच्या मनशाच्या तोंडानसून देवूच उलयलो न्हू, देवाचे उतर. देव आमचे आपल्या उतरानसून उलयता न्हू आमचेशी. सो ते लँडर देवाचें उतर न्हू. ते म्हणटा देवाचें उतर म्हणून तो म्हणटा म्हणपाक लागलो. म्हणून म्हणटा आपूण 6 years
6 वर्सांनी कितें तो भायर सरलो सगळे लोनांसून. आनी तेणी टेस्टिमनी दितना आपणाक खंयसरूय तूं टेस्टिमनी दिवंक आपय, भायर बसून आपय, आपूण येतलो म्हणून सांगलो. कितले करोड? पेड जाला 60 इयरांनी सारकें क्लियर जावन तो टेस्टिमनी दिवपाक आतां भोंवता. एकूच उतराचेर आय एम अ लँडर नॉट अ बरोवर. हांव दिवपी मागपी न्हू. ह्याच उतराचेर हेच उतर उलयतालो दिसांनी रात. हांव दिवपी मागून घेवपी न्हू तुजेसून. ते स्क्रिप्चर उलय, सेम स्क्रिप्चर न्हू. इन कोंकणी आय एम स्टेईंग. नो प्रॉब्लम. आमी शिकता न्हू सगळीं. सॉरी नाका, आमी सगळीं शिकोंक येयल्या न्हू. ना ना, आमी सगळीं शिकपाक येयल्या न्हू. हांवूय शिकता तुमच्या वांगडा. ओके. सो आमी सगळीं शिकपाक येयल्या. सगळ्यांनी आमकां आन्सर येयना जाल्यार विचारपाक जाता. आमी सगळीं शिकता न्हू. पवित्र आत्मा आमचो टिचर, तो आमकां येद्या वखदां शिकयता. तर आमकां कितें आसा, देवाच्या उतराचेर सारकें सोत मानूंक जाय. दिसना पूण सोत मानूंक जाय. ताका दिसनासलें आपणाचें लोन फारीक जालें म्हणून, पूण तो म्हणटालो लोन फारीक जालें, थँक्यू लॉर्ड, तें म्हणटालो न्ही हें. सो आमकां कितें जायना तें देवा कडेन जाता न्हू. जें मनशाची जायना तें देवाशी जाता. समजता? जायते जाणांनी म्हजी टेस्टिमनी आयकल्या. जे मनशाची जायना तें देवाशी जाता. थोड्यांनी आयकोंक ना न्हू. म्हाज्या बॅगाची, म्हाजें बॅग सांगलेलें कोणी आयकलां? आं? म्हाजें बॅग सांगता. हांव चडशीं देवाचें काम करता म्हणून चडशीं म्हापसा बीन आसता. आनी म्हाजें घर मोपा सायड न्हू. मोपा आयकलां न्हू एअरपोर्ट, तें उगया. आनी हांव एक दीस घरा येतालें गाडी घेवन. आनी कितें म्हाका हेवटेन फंक्शन आसलें. आनी हांव तेच दिसा अशें हांव न्हू म्हाज्या हातीन घालता कांकणां मोठी भांगराची. मोठी 4 कांकणां. ती हांवें हँड बॅगान घातली आनी हांव डिकीन घालता अशी सद्दां. हँड बॅगूय हातीन घालता नाल्यार डिकीन घालता कितें वेल्युएबल वस्तू. ते दिसा म्हाका वाटेक न्हू ऑफिसान मातशें गव्हर्मेंट ऑफिसान काम आसलें. आनी पर्स जाय न्हू ती हातीन घेतलेली हांवें. आनी ती घेतली आनी त्या दिसांनी हांव डिप्रेशन केस आसलें न्ही त्या भुरग्यांक शिकोवंक वयतालीं आमी. ती धांक पावोंक जाय आसलें म्हाका. हांवें तांकां सांगलेलें हांव दुसरे 2 घरांनी वयता, दुसऱ्या घरान येता. हांव पयल्या घरान पावची ना खंय दिसता म्हाका. सो कित्याक 10 ऑफिसाक इश्ट जाता न्हू. आनी हांव तें जाता म्हणून म्हाका 10:30 थंयच जाली. आतां आनी कितें केलें, म्हाजे व्हडलें बॅग आसलें पांया कडेन दिवन साडयो, प्रॉपर्टी पेपर ते दिसा प्रॉपर्टी पेपर आसले आनी ते बॅग भितर घातले. आतां लेट जाल्या न्हू म्हाका आतां पावोंक जाय न्हू 11. हांवें तें हायवे जालें आतां बरें, हायवे रस्तो बरी फास्ट गाडी सोडली. बरी आतां म्हाका पावपाक जाय न्हू फास्ट गाडी हायवेसून. म्हाका तें खबर ना बॅग केन्ना पडलें तें. बॅगान म्हाजें ATM कार्ड, आधार कार्ड, स्मार्ट वॉच सगळें बॅगान आसा आनी मोबायलूय आसा. आतां तें बॅग पडलें न्हू. हांव येयली मातशें फुडें येवन आतां हांवें म्हटलें आसूं वयची ना तेंगेर कोण भयणीगेर आमची कोण सोयऱ्यां येयल्या. आसूं हांव वयची ना म्हणून भयणीक आतां फोन करया म्हटलें. अशें पयस जाल्यार बॅगूच ना. भिरांत. आनी हेवटेन आवाज कितें येता, तें बॅग मेळटलें आसलें. कांकणां आहा न्हू मोटी म्हणून तें बॅग मेळचें ना. हांवें न्हू तेज्या पयलीं एक टिचींग आयकतालीं. त्या टिचिंगाचेर एक मॅपाचेर एक सिस्टर प्रे करताली आपणाक ह्या गांवांनी पावोंक जाय. आनी ते म्हणटाले जें मनशाची जायना तें देवाशी जाता. ही स्क्रिप्चर आसली. हांवेंनूय आतां म्हाका आवाज येता न्हू मेळचें ना म्हणून हांव मनशाची जायना तें देवाशी जाता. आनी जिबेचेर धेणे उलयत रावली. आनी हांव गेली रोखडीच गेली रॉंग वे गेली अशी पूण बॅग ना. लूक 4:18
आनी ताका कंपेर जेनेसीस 39 सर्वेस्वराचो आत्मो म्हाज्या बॅगाचेर आसा आनी देवाचो फावोर बॅग मेळ्ळा तेचेर आसा म्हाजेर आसा. पूण ती बॅग ना जाल्यार न्हू परत येयली फोन मारलो फोन घेयना म्हाज्या फोनाचेर. मागीर परत हांवें म्हटलें आतां बॅग दिसना न्हू सर्वेस्वराचो आत्मो बॅग मेवला तिजेर आसा आनी देवाचो फावोर म्हजेर आसा हें म्हणपाक लागलें आनी जिबेचे देडे उलयत रावले. आनी तेच दिसा न्हू अशें हांव वयताना घरा गाडयेन पेट्रोल घालता ते दिसा घालूंक नासलें फूल करूंक नासलें. आनी पयलें हांवें 2 रावंड मारता पेट्रोल काबार जाता. हांवें म्हटलें बरें आतां आनी जेजूक सांगलें कितें जेजू एक गाडयेन बसून हांव पेट्रोल घालतली ते पर्सीच्या पयशांनूच घालतली नाल्यार हांव घालची ना. आं आनी म्हाजी कॉन्फरन्स क्लास आजुनूय आहा 3 3:30 आहा. हांव जर ती कॉन्फरन्स क्लास घेवंक जाय म्हाका 3:30 हांव मोबायल आसून घेतली नाल्यार हांव घेवचीच ना क्लास. फोनासून घेतली त्या म्हाजो फोन त्या बॅगान आहा न्हू. आनी हांव गेली घरा. आतां कितें करतली न्हू गाडयेन पेट्रोलूय तो दिसना आनी पयशे पर्स ना न्हू पेट्रोल घालतले जाल्यार. येयली परत भयणीक फोन केलो हांव येयना हांव रुमार पावलें तुका व्हरोंक बीन येयना हांव रुमार पावलें. आनी ती कोण सोयरी आसली आनी फ्रेंडाचो भयणीचो फोन गेलो तेंच्यांनी म्हाका विचारूंक ना बॅग खंय काय म्हण कांय विचारूंक ना ती बरें भाशेन पावलें हय हय म्हटलें. आनी भयणीन म्हाका परत फोन केलो तूं म्हाका व्हरोंक यो त्या काय म्हळें म्हाज्या गाडयेन चड पेट्रोल आहा. ते म्हणलें आसूं लागीत न्हू तें यो. हांव गेली हें येयच ना. हांवें तेचो घोव आसता फाटल्यान ऑफिसान कामाक वयतालो तेन्ना तो. हांव गेली आनी फस्ट टायम न्हू हांवें ताका सांगलें हांवें जाणा जिजू म्हाजें म्हटलें बॅग सांडलां वाटेर पडलें. आवय बरीं उतरां तुजी तकली खंय आसता काय म्हणून गाडी चलयता तुमी कितें एरोप्लेनान चलयता गाडी काय रस्त्यार म्हणजे. तेजे स्टाफान लोक आसलो सगळो म्हाका पळोवंक लागलो. हांव कूल आरे कूल जें मनशाची जायना मरे तें देवाची जाता. हें उतर म्हणलें न्हू तो ओगी रावलो. आनी तेज्या फ्रेंडान ते फ्रेंड आसले ते म्हणलें कितें जाणा तें कितें आसलें हांवें सांगूंक ना पयलीं तापलां न्हू आतां सांगूंक ना बँगल बीन हांवें सांगूंक ना. हांवें म्हटलें म्हाजें आधार कार्ड प्रॉपर्टी पेपरूच हाडलेले इलेक्शन कार्ड आनी ATM कार्ड आसा म्हटलें पर्सीन. ते म्हणलें तुका केस पुलिशेन वयचें पडटलें. आमी पुलिशेन गेली म्हापसा पुलीस स्टेशनार गेली. त्या पुलिशेन विचारलें म्हाका कितें आसा काय म्हणून. हांवें सांगलें ताका फक्त आधार कार्ड प्रॉपर्टी पेपर इलेक्शन कार्ड ATM कार्ड आसा. ना मोबायल विचारलेले मागीर हांव ते विचारता न्हू हांगा न्हू म्हण लागलें ते मोपा सायड म्हणजे तेवटेन दुसरी कोलवाळे दारगळे त्या पुलीस स्टेशनार वच म्हण लागलो. जेन्ना हांव गाडयेर बसपाक लागली न्हू तेन्ना हांवें म्हटलें जेजू म्हाका न्हू आनीक पुलीस स्टेशनार वचपाचें ना तुज्या नांवान म्हाका आनीक पुलीस स्टेशनार वचपाचें ना. हांव गाडयेर बसली परत जिबेचे देणे उलोवपाक लागली. जिबेचे देणे खूब उलयतालें आनी ते मनशाची जायना ती देवाची जाता. आनी त्याच वेळार न्हू म्हाका एक टेस्टिमनी आशिल्ली एके भयणीन न्हू हांगा टेस्टिमनी दिली. ती काजाराक वयताली खंय न्हू आनी तिणी ड्रायव्हराक सांगलेलो आनी तो भुरग्यांक बीन म्हणटा न्हेसयली आनी ड्रायव्हर फोन घेयना. आतां कितें करतलें म्हणटा ड्रायव्हर फोन घेयना फोन 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 रिसीव करिना आन्सरींग. सो मागीर म्हणटा तेणी आपले आमकां सगळ्यांक ह्या आजबोडी आहा न्हू देवाचें दूत आसा न्हू आमचे कडेन ताका सांगलें म्हणटा आपणें म्हज्या दुता एंजल वच आनी त्या ड्रायव्हराच्या एंजलाक सांग फोन काड म्हणून उखल. आनी मागीर तेणी फोन केलो आनी त्या ड्रायव्हरान खरोच फोन घेतलो. आतां म्हाका उडाश येयलो न्हू म्हाजो फोन आसा न्हू. हांवें म्हटलें म्हाज्या एंजला म्हाज्या दुता वच आनी तें बॅग मेवला त्या दुताच्या तेज्या दुताक म्हूण सांगलें दुताक सांग म्हाजो फोन काड आनी बॅगान कितें आहा तें दिश्टी पडोंक जायना ताका. ओके आय से माय एंजल go to that person who find the bag and tell him to receive my phone, but whatever in the bag, he cannot see whatever in the bag. And then he called the relatives. Yeah, no, he didn't pick up the call. He called.
ही कॉल म्हणजे आमी खूब जाणांक फोन केल्लेले. हांवेंनूय केल्लो फोन कोणाच्या फोना वचून, फ्रेंडाच्या फोना वचून, भयणीन केलो, मिस कॉल केल्ले. पूण तेणी खंयच्याच फोनार हें करूंक ना. आमची एक सोयरी आसली तिका हांव मम्मी म्हणटालें आनी मम्मीचेर सेव केल्लो मम्मी म्हणून. आनी तिणी म्हाका कॉल केल्लो. तेजेरूच त्या फोनाचेर तिणी ताका फोन केलो, मम्मी न्हू फोटींग उलोवची ना म्हणून. तिका विचारलें ते फोन बॅग सांगला आमचो चेडवा. तिका कांय खबर ना, हांवें सांगूंक ना न्हू. ती आसली आमगेर येयल्ली, पूण खबर ना. मागीर तिणी भयणी कडेन दिलो. भयणीन फोन घेतलो आनी तेणी सांगलें कोण तरी येयना जाल्यार बॅग आपूण पुलीस स्टेशनार. तेणी सांगलें तेच्या घोवाचो 1 ते 3 पर्यंत ब्रेक टायम आसलो आनी तूं बॅग पुलीस स्टेशनार दिवनाका, म्हजो घोव येवन व्हरतलो सांगलें बॅग. आनी तेणी फोन केलो म्हाका घोवाच्या फोनार आनी म्हाका विचारूंक लागलें तुजें बॅग सांगलां. हांवें म्हाका आतां कितें कळ्ळें, हांवें म्हणलें म्हाजें बॅग मेवलें. पयलींच म्हटलें कित्याक तें कोणाक खबर ना न्हू. ते म्हणलो हय. तो आतां मनीस खंयचो कुडाळ, कामांक वेर्ना येता. वाटेक तो येतालो पळय, मेळोंक ना. वाटेक म्हणटा आपूण येतालो, आपूण थारलो कोणी तें बॅग उगडलेलें म्हणटा, कोण दुसरो व्हरतालो. पूण तो हांव थारला म्हणून म्हणटा म्हाजे कडेन दिलें बॅग. आपूण घेतलें कोणाचें जावं आपूण दितलो म्हणून. सो मोबायल म्हणटा वाचना फुडें आरे मोबायलूय आसा हितून असो ताका दिसलें. आनी मागीर तेणी सांगलें आमकां अमके कडेन यो आनी व्हर म्हणून. आमी गेलीं आनी तेणी म्हाका बॅग दिलें. हांवें पयलीं बॅगान पळयलें म्हाजें सगळें सारकें आहा. आनी ताका आमी प्रे केलें. आमकां हें आसा न्हू, देवान आमकां दुसऱ्यांक जो आशिर्वाद आमकां दिला तो दुसऱ्यांक दिवपाक आमकां हें आसा न्हू. तसोच हांवें ताका न्हू आशिर्वादाचें मागणें केलें. ताका खूब आवडलें. आनी मागीर ताका पयशे दितालो ब्रदर आमचो. तो म्हणलो पयशे नाका, पयशे कितले दिसाचे 2 दिसांनी काबार जातले पयशे, पूण तुवें जे तुमी जे आशिर्वाद आपणाक दिला तो आपणाक सासणांक पावतलो. ताका लागून सांगता हें म्हाका कित्याक जालें, हांव देवाच्या उतरान रिगून आसली न्हू म्हणून त्या टायमाचेर म्हाका तो प्रॉब्लम. आनी कोणाकूच फोन करूंक ना, कोणाकूच सांगूंक ना बॅग सांडला म्हणून. इवन म्हज्या भयणीक सांगूंक ना हांवें म्हजें बॅग सांडला म्हणून. कित्याक सांगूंक ना, हांव देवाच्या उतरान आसली न्हू. म्हाका हांव जाणा आसली न्हू, हांव म्हणटाली न्हू जें मनशाची जायना तें देवाची घडोवन येता. वॉट मॅन कॅनॉट डू गॉड कॅन डू इन आवर लायफ न्हू. त्या उतराचेर म्हाका हें आसलें म्हणून हांवें कोणाकूच सांगूंक ना. टॅस्टिमोनी सांगता. पूण म्हाका आतां ती टॅस्टिमोनी सांगली पासून तूं अशें कितें मेवलें तें कोण पळयना, बॅग मेवलें तें कोण पळयना. इवन टॅस्टिमोनी दिवन सुद्दां लोक तुका कितें गो तूं भांगर घेवन भोंवता. आतां मेवलें तें देवाक आर्गां दिवपाचें न्हू. आं सो देवाची जायना तें मनशाची जें कितें घडोवन जायना न्हू देवाशी जाता तेन्ना आमी देवाशी दिवंक जाय. डॉक्टर पासून लास्ट कितें सांगता आमकां, when the last stage, when we go to the hospital, what doctors say? Now you see your God, no? Depend upon the God. Oh yeah, not on me. Yeah, that's same. What man cannot do, God can do, no? जो डॉक्टर करूं शकना आमच्या देव आमच्या जिवितान, डॉक्टर लास्ट तेच सांगता आमकां. सांगिना? सो देवूय आमकां सांगता जे मनशाची जें जायना तें आपणेशी जाता. पूण आमी देवाशी येवंक जाय न्हू, चिकोवंक जाय न्हू देवाचें उतर. तेजी वळख आसूंक जाय आमकां न्हू, टू नो हीम न्हू फर्स्ट. तो कोण तो जाणा जावंक जाय आमकां न्हू. आतां आमकां दोतोरान सांगलें देवाचेर पातय. देव कोण तो जाणा जावंक जाय न्हू. देव आमकां जिवीत दिता म्हणून ती खबर आसल्यार आमी देवाशी वयतली न्हू. इफ यू नो God, who is our God, He gave our life to death. Then we go to the God. No, if you don't know, if even the doctors say, go to your God now. So we don't know the goal, Lord. How can we go? But we must know Him, no first. Don't say. We want to bless them. We want to bless the doctor also. Huh? We don't want to say what. Life and death on our tongue. Don't say robbing and all. We want to bless them. Proverbs 18:21, no?
Who made the doctor then? Huh? पळय दोतोर देवानूच केलेले आसा ते देवान तांकां शिकोवप दिलेलें आसा देवाचे येवजणे शिवाय कांयच जावं शकना संवसारान इवन आमचे केंस एक केंस पासून पडलेलो देवा हिशोब आहा आमच्या सो संवसारान कितें जाता ते देवाच्या येवजणे डॉक्टराक देवानूच डॉक्टर अशें कित्याक जालें ना आमचे जिबे वचून आमच्या उतरा वचून डॉक्टर अशें जालेले आहा आमी सदांच उतारता दोतोर अशें दोतोर तशें दोतोर चोरता दोतोर आनी कितें करता मागीर कितें जाता डॉक्टरांचें हालत इवन ते देवान तांकां बरें शिकोवप दिल्लें पासून जाल्यार आमची उतरां तांकां ते परिस्थितीचेर पावयता Proverbs 18:21 यू अंडरस्टँड न्हू आतां आमकां कवर आमची मिस्टेक आमी मानून घेवंक जाय डॉक्टरांच्या तोंडां आमच्या तोंडासून देवान तांकां वेचून काडल्या न्हू देवान तांकां डॉक्टराचें पोजिशन दिलां न्हू देवान तांकां शिकयल्या न्हू ते अशें कशें जालें बरें दिलेलें देवान आमची उतरां जाता न्हू आमची वयता थंयसर आमची उतरां कशीं आसता दोतोरा बद्दल बरी आसता ब्लेस करता आमी डॉक्टरां देवाक आशिर्वादान बोरल्या तांकां देवान डॉक्टर न्हू जेजू म्हाका तपासता जेजू तो डॉक्टर जेजून ताका शिकयला त्याच शिकोवण्याचेर तो म्हाका मेडिसीन दिता आमची उतरां जाता आमी पयलींच म्हणटा एक भयण आसली उडास पळयतात म्हण पयलींच दोतोरांक कितें कितें म्हणटाली आनी एंट्री करून गेली दोतोर तिका घेयनासले नाल्यार कितें ना कितें घालून तो पळयत जालें सासूपायक घेवन घरा एक दीस तिणी फोन केलो म्हाका कोण तरी नंबर दिलो तिका आनी ती तरी म्हणटा हांवें म्हणलें स्टॉप येते स्टॉप डॉक्टरांक कितें म्हणपाचें स्टॉप आपणाक अशें करता ते दोतोर असले तसले तसले हांवें म्हणलें पुरो आनी उलोवं नाका हांवें तिची सगळीं उतरां कॅन्सील केली आनी जेजू तुजें एंजल तुज्या फुडें वयता तेज्या फुडें आनी तिका एंजल बरें तिका ट्रिटमेंट दिता दोतोर न्हू जेजू तिका ट्रिटमेंट दिता आनी सगळें बरेंपण तिका वॉर्डान बरें मेळटा सगळें मागणें केलें तिका आनी जिबेचे देणे उलयले आनी दीस ह्या टायमार पळय ती हॉस्पिटलान गेली तेन्ना तांकां सोयरोच तिका दोतोर मेळ्ळो तेज्या पयलीं ती कितें उलोवन वयताली अंडरस्टँड न्हू वॉट वी से वी वील गेट तिका तेंच गावतालें ती कितें उलयताली न्हू दोतोर आपणाचें अशें करता ती आपणाक भितर घेयना आनी हें तशीच उलोवं वयताली दोतोरांक कितें कितें म्हणून ह्या टायमाचेर मागीर तिणीच म्हाका सांगलां फोन केला न्ही ह्या टायमाचेर आपूण तुजें मागणें पळय केलें तें नियाळटालें वाटेक आनी थंय वचत जाल्यार आपणाक खबरूच ना म्हणटा आमचो सोयरोच डॉक्टर म्हणून आमची उतरां न्हू हां Proverbs 18:21 इवन मिनिस्टर बीन कोण यूज करता तांकां कोण चूज करता मिनिस्टरां आमी Romans 13:1-2 पळोवया तुमकां जाय जाल्यार वाचून पळया तो सारको अधिकारांक मिनिस्टर Romans 13:1-3 वाच कोंकणीन वाच ब्रदर कोंकणी वाच कोंकणीन वाच ताका देवान दिला न्ही तांकां अधिकार ह्या मिनिस्टरांक हां बायबल सांगता न्हू God has given them power, no? They're not. If the God choose them, God has ordained them. How they get where? How get means they spoil. Why, we are talking about them, no? Okay, we don't want to talk about the politics. We talk about the word of God. What word of God is saying. God has choose them, no? No? What do you think? Okay. In Old Testament, no? आतां आदल्या कोरानान राजा वेचून काडटालो
कोण काडटालो राजा मनीस देव काडटालो एके सुवातेन न्हू सावलू राजा आसलो सावलू ओल्ड टेस्टमेंट ना तो राजा आसलो सॉल तो राजा आसलो तेजे राजापण तेणी कितें तरी देवाचे एगेन्स्ट केलें न्हू सॅम्युएलान ताका सॅक्रिफायस करता तेणी केलें पूण तेजें राजापण काडलें आतां ते सुवातेर ताका राजा जाय आसलो एक मिनिस्टर एक किंग जाय आसलो देवान कितें केलें वन सॅम्युएलान सांगलें सॅम्युएलाक सांगलें वच आनी जेसे गांवांत जेसे बापायचें ना दाविदाच्या सॅम्युएलाक सांगलें वच म्हणून त्या गांवांत आनी तेणी कितें केलें जेसीचो पयलो पूत कितें आसलो बरें बॉडीगार्ड कितले 7 पूत सगळे बरे व्हडले आनी शिकलेले बरे आसले तो असो मारलो कितें सॅम्युएल हो राजा जातलो हो दितलो तेले देव म्हणटा ना सगळ्या पुतांक तेजे तोच केलें ना म्हणटा आतां सॅम्युएल कितें पळयतालो मनशाक पळयतालो बरो बॉडीगार्ड बरो शिकलेलो आतां आमी कितें करता इलेक्शना टायमार मनीस पळयता न्हू आमी देव सॅम्युएलाक कितें म्हणटा म्हाका दिसता 1670 1 सॅम्युएल 1670 देव म्हणटा आपूण भितर पळयता कांयच भायल्यान पळयना मनीस सगळो भायल्यान पळयता पूण आपूण भितरल्यान पळयता आतां तो कितें म्हणटालो सॅम्युएल सगळ्यांक म्हणटालो बरें बरो हँडसम आहा हो बरो किंग आसा हो बरो राज करतलो हो हें करतलो बॉडीगार्ड कशें आहा पूण देव ना म्हणटा मागीर दावीद कोण आसता राखणो शेपर्ड आसता तो गोरू एका बोकड्यांक बी राखतालो तेका देव राजा करता आतां देवान वेचून काडूंक नाका आतां हे मिनिस्टर बीन देवूच हें करिना पूण आमची उतरां हांवूय पयलीं म्हणटाली हे मिनिस्टर कितें करतले हांवूय म्हणटाली आवय चल आमकां कळ्ळें आमचे जिबेर पदवी आसा जे कितें आमी उलयता आमच्याच जिवितांत दुसऱ्याच्या जिवितांत घडोवन येता देवान ताका बरें म्हणून आतां दाविदाक एक बरो म्हणून काडूंक नासलो लास्ट दाविदूय पातकाल पडटालो देवान ताका काडलेलो बरो न्हू सो सगळ्यांक देवान आमकां बरें काडलेलें एकदां एकदां आमची उतरां आनी तेंचेय रोग हें जाता पूण देवान न्हू तो बायबलार बरयलेलें आसा तांकां रोग करता ताका देव हें करतलो म्हणून 113 चॅप्टराचेर आख्खो आहा तेजेर रोमन्स 13 आसा रोमन्स 32 बरयलां तेजेर आख्खो वाचून पळयशी देवान तांकांय कोण बरें करता ताका बरें आसा वायट तेजेर आसा सगळो पूण आमी ताका ब्लेम करपाक जायना आमचे कडेन जाता जाल्यार आमी मागणें करपाक जाय बरें सर्वेस्वराचो आत्मतेचेर देवान ताका अभिशेक केला बरें करपाक हे पणजेक बरें राखपाक ब्लेस करूंक जाय आमी वयता थंय मिनिस्टराक आमी ब्लेस करूंक जाय देवान ताका आशिर्वादान भरल्या डॉक्टराक आशिर्वादान भरल्या देवाचो आशिर्वाद फूल न्हू पॅकेज सो आमी दुसऱ्याक पळयतना ताका बरें मागूंक जाय आमची उतरां कशी आसूंक जाय आमच्या बद्दल दुसऱ्याच्या बदल्यारूय इफेक्ट जाता न्हू जायना सो आमची उतरां आमी उलोवंक ब्लेस देम देवान आमकां अशी हेच करूंक जे आमकां देवान ब्लेस केलां तें आमी दुसऱ्याक ब्लेस करपाकूच आमकां आपयलेलें आसा आमकां देवान श्रापांत घालूंक ना देवान आमकां कस म्हटलेलें आसा आमी दुसऱ्याक कस करपाक आमी कस करता न्हू कस म्हणपाक ना जें कितें म्हणटा न्हू आमी कस करता फिग ट्री झाडां तूं आजिराच्या झाडाक जेजून श्राप सोडलेलो जेजून म्हणलें ह्या फुडें ह्या झाडाचें फळ कोणूच खावंक पावचो ना मागीर पिटर म्हणटा श्राप सोडले तुवें त्या झाडाक श्राप सोडले तें फुलां चुलपेलें पळय आमी जेन्ना कितें ना म्हणटा न्हू देवाच्या उतराचें आहा तें श्राप समजता आमी श्राप आमीच आमच्या देवान आमकां श्राप दिवंक ना देवान आमकां आशिर्वादान भरल्या
आम्हीच आमच्या जिवितांत आमच्या उतरा उद्देशी श्राप मागून घेता ना. What God has blessed us, no one can curse us unless I. हांवूच माझ्या जिवितांत श्राप उतरा उद्देशी मागून घेता. देवाच्या उतराचे एगेन्स्ट उलयताली. देवान आमकां हेल्दी वेल्दी लायफ दिवला. हा आतां आमकां दुयेंस खंय येता. हा आमीच उलयता न्हू. जिबेर पावर आहा न्हू आमचे. दोतोराक सुद्दां खबर आहा आमचे जिबेर पावर आहा म्हणून. डॉक्टरा कडेन गेल्यार तुमकां कितें दाखय म्हणटा पयलीं. जीब दाखय म्हणिना. कित्याक ताका खबर आहा न्हू जिबेर आमचे सगळी पदवी आसा. कित्याक सांगता तो आमकां जीब दाखय म्हणून डॉक्टर. तेजे वचून आमचे सिकनेस सांगता न्हू तो. आनी बायबलूय सांगता न्हू आमचे लायफ एंड डेथ लावता. ताका लागून आमी कितें उलयता न्हू बायबलूय आमकां कितें सांगता जाणा. चड आयकात. आमी कितें बायबलाचें आयकता. आमी कितें केलां ऑपोजीट न्हू. जेम्स 1:19 आहा. 1:19 आहा ते आमी चोडचोडीत. James, slow to speak and slow to work. Wherefore, my beloved brothers, let every man be sweet to hear, slow to speak, slow to work. आमी चड उतावळी आसूंक जायना. रागाक दाखोव आनी उलोव. आमी चड उतावळी आसूंक जायी आयकपाक. आमी चड आयकोंक जाय आनी थोडेच आमी बायबलांत पळयलां जेजू चड उलयला. सायबीणबाई चड उलयल्या. केन्ना तोंड उगडलां तेंच्यांनी जाय तेकाच. आमी केन्ना तोंड उलयता. काम गरज आमी म्हणटा काम आसतना उलयला म्हणून. काम गरज नासतना आमी उलयता. उलयता आसता कंटिन्यू वी आर स्पिकींग. स्लो उलोवंक जाय. चड आयकोंक जाय. आमी चड आयकोंक जाय आनी थोडे आमी कितें करता. मागीर कितें जाता आमच्या जिवितांत. अरे बेश्टें उलयलें हांवें मरे. जायना बेश्टेंच उलयलें हांवें. कित्याक ताका लागून चड उलयलें म्हणटकच आमकां कितें बडबडटा तें कळना. कळटा. बडा 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 केलें मागीर कळना आमकां कितें उलयता तें. इवन आमी भुरग्यांचेर पासून राग काडटाना आमकां कितें वायट उलयता तें आमकां खबर ना. पूण तें जिवितांत घडटा म्हणून आमकां खबर आहा. खूब आदली एक कोण तरी सांगतालें. एक भुरगो म्हणटा तेच्या आवयन ताका दूद हाडूंक लायलें. तो दूद हाडूंक गेलो दुदाची पोती फुटली. ती म्हणल्यार तूं कित्याक पडोंक नाय. रागान म्हटलें न्हू. दुसरे फावट पोती हाडून ट्रक हाडून मारलो. कितें जालें रागान म्हटलेलें न्हू. आमी ताका लागून देव म्हणटा चड उलोवंक जायना. आमी कितेंचें कितें चिंतूंक जाय. आमी आमची उतरां खंय पडटा आमकां खबर नासता न्हू. म्हजें टॉपीक हेंच आसलें लायफ एंड डेथ आवटा. पूण पवित्र मेळ भावार्थाचेर येयलें. सो आमी भुरग्यांक बीन आमच्या कितें म्हणटा. एक बापूय आसलो आपल्या भुरग्याक खंय दुकोर म्हणटालो पीक. ते भुरग्याची हालत कितें जातालें. तो खेळटाना म्हणटा भुरगो तो बॉल तर गटरान पडलो. तो म्हणटालो आपूण हाडूंक वयता
आनी त्या चिखलार त्या गटारांत कित्याक तेजे सेल बापूय ताका पीक पीक दुकोर दुकोर दुकोरूच को तो हॅबीट तेजें जाल्लेलें. देवाच्या उतरार येवन तेजी सुटका जाली बेटा. आमी आमच्या भुरग्याक रागाल बसून कितें उलयता काय. But that happened to our life, no? Yeah. Then we believe what we say that it happened to my son, my children. We believe. Children believe, but आमी उलयला आमी सोत मारता आयल मुटला म्हाजे आवय सोत मारता एक आयल म्हाज्या भुरग्याक मुटले म्हणून भुरग्याक हें जालें म्हणून ना ती ब्लेम करतली दुसऱ्या भुरग्याकूच ब्लेम करतली. कळोंक ना. If mothers say my son is, my children is like this, and they doing same way, did mother expect that what I say it happened to my children? Mother? No. She will not say. Children are doing. भुरगीं करता आपूण मुटला म्हणून म्हणटली ती भुरगीं अशें तेच आमी आमच्या भुरग्यांक न्हू आमकां खूब येता कपलेला मोबायलाचेर खेळटा गेम खेळटा कितें जातलो भुरगो बातसो बसून खेळलो मोबायलाचेर चड जातलें न्हू कित्याक आमची उतरां न्हू. एक आवय सांगताली टेस्टिमनी तो चेडो खंय मोबायलार असो गेमी खेळटालो फास्ट सारको आनी तेजी आवय ताका तेन्ना देवाचें उतर नासलें तेन्ना ती ताका मोबायलाचो भायर सर मोबायलार हें करूं नाका खेळूं नाका गेमी खेळूं नाका बडबडीत आसली. जेन्ना लॉकडावनाचेर तिका देवाचें उतर गावलें ती देवाचें उतर कंटिन्यू आयकूंक लागली. तिणी चेड्याक कनेक्ट करपाचें स्टॉप केलें फक्त मोग दाखोवपाक लागली चेड्याक आनी तिचे मोबायलाचे झगडी येता तेजें हें जालें बंद जालें आनी शांती घरान येयली सगळो. आतां चेडो चिंतता ही आवय आपणाची कशी चेंज जाली. तो पळोवपाक लागलो आवय दिसांनी रात देवाचें उतर आयकता तो या मदर गो एन तो गेम खेळटालो तरी तो देवाचें उतर आयकतालो. मागीर तेणी नोट्स बरोवपाक सोडून गेम सोडली देवाच्या उतरां. आतां तो प्रिचर जाला. Preaching, you know the Aliston? Yeah, तेजे आवयन दिल्या. प्रिचींग या तो मागीर नोट्स बरयतालो मागीर बायबल क्लास घेता तो हांगा येयल्लो. UK. He also came here many times. Yeah. So आमी आमच्या भुरग्यांक पळयतालो आमी कशी पळयता कितें दिसता तें उलयता काय आमी दिसनासलें उलोवंक जाय भावात दिसनासलें उलोवंक जाय. आतां ते भुरग्यांक आमी जर म्हणटा खेळटा भुरग्यांक आमी जर म्हणटा हो भुरगो जरी तो खेळटा पूण आमकां दिसनासलें उलोवंक सांगला न्हू भावात उलय सांगला न्हू तो देवाचें उतर आयकता तो देवाचें उतर शिकता. जरी तो गेम्स खेळटा पूण आमची उतरां कितें जावंक जायी तो देवाचें उतर शिकता. देवाचें उतर कोणी म्हणटा ना तो गेम खेळटा ना तो देवाचें उतर आयकता. तुका जाय तें उलोवंक जाय न्हू म्हाका कितें जाय तो देवाचें उतर शिकलेलो जावं न्हू. चल आमी उलोवंक जाय तें बायबलान मोबायलांत खेळोन कितें करून आमी उलोवपाक जाय देवाचें उतर आयकता. आनी एक भयण आसली तेजो म्हणटात आंटीचो चेडो आसता मोबायलांत खेळटालो गेम ती म्हणटाली ना तो देवाचें उतर आयकता देवाचें उतर शिकता. मागीर म्हणटा एक दीस आपणी सांगलें म्हणटा तुका आपूण एडिशनाचेर लिंक धाडटा आपणाक नोट्स बरोवन धाड. तेणी ते नोट्स बरोवन धाडले आनी तो देवाचें उतर शिकोवंक लागलो. बायबल क्लासीक हें जालो जॉयन जालो. कित्याक आमची उतरां न्हू. एक आवय म्हाका सांगताली म्हाजे भुरगे जेयला आगो तूं जेयला उलटा म्हणून तो जेयला. तूं आतां सदांच म्हूण म्हाजो भुरगो जेयला बसलो जेयता म्हणीच राव.
आतां म्हणटा जेयता कितें खाता पूण टायम लागला चेंज जावपाक आमची उतरांत न्हू भुरग्यांक येता आदी माय म्हणटाली आमची आई बी केला म्हणीत नासली भुरगीं जेयना आमी जेयतालीं जेयनासलीं माय म्हणटाली आदी भुरग्याक आपणाची जेयना केन्ना म्हणटाली आतां पळयलां तूं कितें उतरां आसता कितलें डिफरंट आसा तेन्ना भुरगीं जेयतालीं पडा पडा करून उतरां आमची पूण आमी मानून घेता आमची उतरां हें जाता म्हणून आमकां इफेक्ट जाता आमच्या भुरग्यांक आमकां आमच्या सरावंडींग कोण आहा तांकां ब्रदरीन एकदां हांगा प्रिचींग दिल्लें आनी ते प्रिचिंगाक सांगलेलें ताणी कितले घोव बायलेच्या कॉन्फेशनाक लागून पोरोल गेल्या बायल उलयता न्हू सोरो पियेता म्हाजो घोव सोरो पियेता ताका लागून कितले घोव मरोन गेल्या म्हणटा उलयताली न्हू म्हाजो घोव सोरो पियेता म्हाजो घोव सोरो पियेता म्हाजो घोव सोरो पियेता कितें जालें म्हणटा कितले जाण मरोन गेल्या बायलेच्या उतराक लागून या Proverbs 18:21 what say? Zara. They are saying, no, my husband is drinking, my husband is drinking. What happened then? He will start drinking more and more. You understand, no? So, आमी ताका लागून आमकां सोबजोडी लावून आमी म्हणटा जेन्ना आमकां सोबजोडी गावली न्हू जरी आतां कोणी सोरो पियेता जाल्यार आमी कितें म्हणपाक जाय तो जेजूचें रोगोत पियेता तो जेजूचें रोगोत आमी सुद्दां न्हू कोणी दिसलो जेजूचें रोगोत पियेता तो सर्वेस्वराचो आत्मो तेजेर आहा देवान ताका अभिशेक केला आनी सोऱ्यांतली वायटांतली ताका सुटका दिल्या आमी म्हणूंक जायना तो सोरो पियेता कित्याक आमकां खबर आहा न्हू आमचे जिबरेर पदवी आसा आमी बरी उतरां उलोवंक जाय न्हू बायबलान आमकां देवूय शिकयता न्हू जरी प्रॉब्लम दिश्टी पडटा प्रॉब्लम उलय म्हणून सांगता देवाच्या मुखार प्रॉब्लम आसले न्हू जेनेसीस 1:2 कितें म्हणटा पृथ्वी पयलीं आखाळ नासलेली आसली काळोखाल बुडलेलो सोबीर थंय कितें तरी आसलें झापाचें उजवाड सिम्पटम आसले सो देवान उलयलें हे पृथ्वी काळोखाल आसा उजवाडाक यो अशें म्हटलें देवान काळोख उलयलो देवान कितें उलयलें आपणाक जाय तें उजवाड उलयलो न्हू देवान काळोख उलयला आमी आमच्या जिवितान कितें उलयता दिसपट्या जिवितान आमी कितें उलयता काळोख देवाकूय दिसतालो थंय काळोख आकार नासलेली देवान उलयला देवान सैतानाचे सगळे काळोखाची उतरां उलोवंक ना जेजूनय उलोवंक ना जेजू येयलो कुड्डो ताका कितें म्हणटालो तो जर घे म्हणटालो डायरेक्ट हात वयर कर न्हू तो उलयतालो थंय काळोख ताका दिसतालो तो जेजू उलयतालो काळोख कुड्ड्या म्हणटालो नजर घे म्हणटालो डायरेक्ट देवान म्हटलें थंयसर कितें आसलें जाल्यार लेट देयर बी लायट उजवाड जा म्हटलो डायरेक्ट आमी कितें उलयता काळोख उलयता काय आमी उजवाड उलयता आमच्या जिवितांत तशें दुसऱ्याच्या जिवितांत कितें उलयता आमी काळोख न्हू मागीर कितें जातलें वायट उलयतालो आमी वायटूच जातलें न्हू आमी कितें उलोवंक जाय उजवाड म्हणजे बरी उतरां उलोवंक जाय बायबलान आहा ती एक प्रॉमिस आमी उलोवंक जाय आमचें सगळ्यांचें जिवीत आसा आमी जें कितें उलयता तें आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्याच्या जिवितान जेन्ना उलयता न्हू तें फावो जाता एक भयण दोगा भयणी उलयताल्यो ते आपल्या घोवाचें सांगताले झगडी येता म्हणून घरान तुजो भाव ताका बारीक जाल्या गो पळय आं तुजो घोवाचो भाव ताका घोवाक बारीक जाला तुज्या आतां कोणी बी घातली दुसऱ्यान थोड्या दिसांनी तेजी भोव घातलो त्या भाव भावाचेर थोड्या दिसांनी त्या भाव भावाची झगडी जाली कित्याक
ते पयलीं उलयलेलो रोखडेंच पळय देंवचाराक कशी उतरां घडटली. ते भाव बरे आसले. ते कित्याक लागून ते सांगपाक लागले तुज्या घोवाक मारलो जाल्यार खरोच मारलो. कशें पळय आमचें जिवीत आमी जरी नकळो जावन उलयता पूण तें घडटा आमच्या जिवितांत. घडटा न्हू. तुमच्या जिवितांत आसतल्यो घोवायकी ना तुमच्या उलयल्या उतराच्यो ना. ही भिरांत सुद्दां न्हू आमच्या जिवितांत एक भिरांत पासून कसले वस्तूची दरीत न्हू ती घडटा आमच्या जिवितांत. भिरांत भिरांत ना. म्हाज्या जिवितांत हांव सांगता जेन्ना चिकन गुनिया म्हणून कोण जाणां दुयेंस येयल्लो जोर येयल्लो तो न्हू आमच्या वाड्यार येयलो. आनी म्हाका फ्रेंडान म्हाज्या फोन सांगलो आपणाची आवय केल्या ती अशी अशी कोंबडी खंय चलता. आनी तो एकल्याक येयल्यार आख्या फॅमिलीक येता घरान आसलेल्या मनशाक. आतां हांव तितली देवाच्या उतरान नासली पूण जेजूक वखताली पूण म्हाका भिरांत. आमी तिगांच भाव भयण आनी हांव. आतां जेजूक म्हटलें आमी तिगांय जर तिगांयक वयर आमकां कोण पळयतलो पळय इतलेंच म्हटलें हांवें. थोड्या दिसांनी म्हाजे भयणीक चिकन गुनिया दुयेंस जालें जोर येयलो. ते कोंबडी भाशेन मातशें चलोंक लागलें. दुसरे दिसा भावाक 2 दिसांनी. आतां म्हाका कळ्ळें म्हाका येवपाचो आहा न्हू. हांवें तेचो पयलींच टॅबलेटां घेतली पूण म्हाका येयलो आं येवंक ना न्हू. कित्याक हांवें म्हटलेलें न्हू तिगांयकूय येयत जाल्यार पळय कशें उतर भिरांत आमच्या लायफान. कोणाक अशी आमी नकळो जावन भयणीक म्हटलें तूं तिगेर गेल्लें म्हणून आमकां येयलो. एक्चुली तें म्हाजें उतर आसलें पयलीं. तें तिगेर गेलें म्हणून न्हू पूण म्हाजें उतर हांवें भिरांत घेतलेली न्हू तिगांयकूय येयल्यार तिगांयकूय येवन आमकां दाखयलें देंवचारान. ही भिरांत. मागीर कितें जालें जाल्यार थोड्या वर्सांनी तेन्ना मातशें देवाच्या उतरान निकतें येतालीं तेन्ना कितें जालें दोळे येता म्हणटा तांबडे जाता दोळे सुचता सोर आयज. ते दोळे येयले आमचे फॅमिलीक आमचे ओल्ड हावज आहा थंय आनी आमकां प्रोग्रामाक वचोंक जाय आसलें. भाव येयलो आनी म्हणूंक लागलो तांकां सगळ्यांक दोळे येयले आमकांय दोळे येतले. आतां न्हू सारकी सोयरा नाल आमकां दोळे येवचे ना रे येवचेच ना. साप्स 91 भाव शिकयतालो न्हू काल 91:10 दिसता 10,000 पडटले आं 1,000 तुज्या सायडीक पडटले तुका कांय जावचें ना. सो हांवें तें स्क्रिप्चर म्हटलें जरी तांकां दोळे येयल्या आमचे सायडीक 10,000 दोळे येयले आसतले 10,000 जाण आसतले पूण आमकां दोळे येवचे ना. आनी देवाक आर्गां दिली. आमी वचोन येयले आमकां दोळे येवंक ना. भिरांत घेवंक ना हे सायडीक न्हू कॉन्फिडन्सान देवाच्या उतराचेर उलयलें. तशेंच आमकां उलोवचें पडटा. हां लॉकडावनाचेर आमी मास्क बीन घालना आसलीं. आमी हेच स्क्रिप्चर म्हणटालीं मार्केटान बी गेलीं जाल्यार 10,000 पडटले 1,000 पडटले आमकां कांय जावचें ना. हे वायरस बीन आमकां कांय जावचें ना. आनी एक स्क्रिप्चर आसली जोशुआ 1:8 देव म्हणटा तुका भिरांती भिले राव म्हूण सांगूंक ना काळजीपणान 9:19 तूं वेता थंय तुजो देव वयतलो तुज्या वांगडा. सो आमी वेता थंय शॉपार वचो आमी मार्केटान वचो आमी बसीन वचो आमचो देव आमच्या बरोबर आमकां कितें वायट जातलें तें स्क्रिप्चर घेतालीं. सो आमकां भिरांत 1:9 आमच्या भिरांतीक आमच्या जिवितान वांटो आमी दिवंक जावो. भावार्थाक न्हू आमी भावार्थाचें शिकतालीं न्हू. आमी आतां भावार्थाचें शिकनासलीं सगळीं जाणां हां. सो भावार्थ आनी ऑपोजीट कितें भिरांत. भावार्थ ना जाल्यार आमचे कडेन कितें आसतलें आनी भिरांत काम करतलें आमच्या जिवितान.
भावार्थ जाल्यार भावार्थ आमच्या जिवितान काम करतलो. जे कितें आमी उलयता तें आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. Yeah? So wherever you go, believe that scripture. Thank you, Jesus. So आमकां कितें जाय, आमकां चड गरज कितें आसा आमच्या जिवितान? चड गरज कितें आसा आमच्या जिवितान? आमी कितें उलयता तें जाल्यार आमकां देवाचें उतर भावार्थ आसतल्यार आमचे कडेन पयलीं देवाचें उतर आसूंक जाय. कंटिन्यू आसूंक जाय देवाच्या उतरान. सदांच आमी देवाची सोयरीकूच आसूंक जाय. देवाच्या उतरान रिगून आसूंक जाय. जशें एक झाड आनी फांटो रिगून आसता न्हू. फांटो रिगून आतां फांटो कातरलो जाल्यार तो फळां दिवंक शकता. झाडाचें सेपरेट केलो जाल्यार तो फांटो झाडाचें रिगूनूच आसल्यार फळां दितलो न्हू. तशींच आमी देवाच्या उतरानूच रिगून आसल्यार आमी बरीं फळां दिवंक शकता. खरें? उतरान रिगूनच आसल्यार न्हू, कंटिन्यू वीथ द वर्ड ऑफ गॉड, तेन्नाच आमी बरीं फळां दिवंक शकता न्हू. बरीं उतरां आमच्या तोंडासून. एक झाड कशें कळोन येता? आतां हें मलकुराचें झाड, मँगोचें झाड, हें चिकवाचें झाड कशें कळोन येता? फळां वरसून न्हू. फळां आतां बडीशाक कळें वळखोंक कळटा? उतरां उदेशी न्हू. बरीं उतरां वर्ड्स तशें कळटा न्हू. हो कोण देवाच्या उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणे उलयता. पयलीं न्हू आमी ब्रदर जॉन्सनाच्या हितून आसली न्हू, तेन्ना आमी पोर्टाक गेल्लीं आनी आमी जाणा आसलीं. सर्वेसराचो आत्मो म्हणटाली ती. 50 जाणां ही ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक गेल्या. कित्याक त्या पयलीं न्हू कोणूच उलयनासलेलो सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आमी ताका चड जाण विचारलें, तुमी ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक येता? हा, तुमी खंय वळखलें? उतरां वरसून आमी वर्साक खंयच्या ग्रुपाचेर पासून कळोन येता न्हू. त्या टायमाचेर कोण उलयनासलो कित्याक आमी जाणा आसलीं. हांवूय सगळ्या ट्रॅवल करून येयलें सगळ्या ग्रुपान. पूण म्हाका कळ्ळें आमी बसलेलीं म्हणल्यार शुअर ही ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक येता पळय. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हणटाले आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. म्हणजे ती म्हणटाली स्क्रिप्चर. आनी स्क्रिप्चर चड करून कोण म्हणिना न्हू चडशे. सो आमकां जाय जाल्यार आमकां कितें म्हणटा देवाचें उतर आमकां चड गरजेचें आसा आमच्या जिवितान. इम्पॉर्टन्स पळय वाद जोशुआ वाले, आय हॅव नॉट commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be through despair. For the Lord my God is with thee wherever you go. आमी खंय वयता थंय येतलो देव काय थोड्याच जाग्यार येतलो? सगळ्या जाग्यार आमचेशी येतलो. कोणशा आनी खंयच्या हितून देव जर आमी सोत मारलें जाल्यार, दुबाव धरलें जाल्यार दुसरो येतलो वांगडा. तो तयारूच रावला. तर 1 Peter 5:8 म्हणटा तो आमच्या भितर असो फिरत आसा. केन्ना आमकां गिराजूक गावता घालून तो आसा न्हू. जर आमी सोत मारीत देव आमच्या बरोबर आसा म्हणून जाल्यार तो शुअर येतलो. तो बुडिना बसता जाल्यार फाटल्यान धांवून येतलो. हांव वांगडा आसा गो, तूं भियो नाका गो म्हणून. आनी तो कोण? फाल्साचो बापूय. थँक्यू जिजस. टायप जालो. कोणाक कितें इसरोंक जाय? कित्याक समजोंक ना? सगळ्यांक समजला? रिविजन घेतली हांव दुसरे क्लासीन. सगळीं रेडी आहा न्हू?
कितें शिकला तें तुमचे कडसून आमी शिकतलीं मागीर. कितें शिकला पळय तितलें तुमी शिकोवंक जाय परत. जाल्यार समजोंक जाय जाल्यार परत विचारूंक चान्स आसा आतां. सगळ्यांक समजलां? आं? दुयेंस एक कितें? स्ट्रॉंग करेजीस. सो दुयेंस एक श्राप न्हू? चिराप न्हू? हां? आतां कोणाक तरी दुयेंस आहा गा? डॉक्टर रिपोर्ट्स? हां? कितें आसा कोणाक? सगळीं बरी आहा हेल्दी वेल्दी? नथींग मिसींग, नथींग ब्रोकन इन आवर लायफ? आं? स्ट्रॉंग? हय? सगळीं बरी आहा? बरी खबर. तरी जाल्यार आमी उबी रावया. जेजू क्रिस्तान आमकां सगळ्या श्रापांतली सोडयल्या आनी आपल्या आशिर्वादान भरल्या. आमी जेन्ना जेजू क्रिस्तान आमकां सगळ्या श्रापांतली सोडयल्या म्हणजे आमी सगळ्या दुयेंस पिडांतली जे कितें देवाच्या राज्यांतले न्हू त्या श्रापांतले आमकां देवान सोडयलेल्या. आमची उतरां बसून गेलेल्या ह्या वेळार आमी सोदपाल्या. आमकां जेजू सगळ्या श्रापांतली सोडयलेली आहा आनी तेच्या आशिर्वाद ब्लेस्ड, strong, healthy, wealthy, nothing missing, nothing broken in our life. We are blessed us with a long life and satisfied life. ते आमी ब्लेसिंग म्हणटाना तेन्ना आमी ते नियाळया. ओके? जेजू क्रिस्तान म्हाका म्हणया न्हू? जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या श्रापांतले सोडयला आनी आपल्या आशिर्वादान भरला. जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या श्रापांतले सोडयला आनी आपल्या आशिर्वादान भरला. जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या श्रापांतले सोडयला आनी आपल्या आशिर्वादान भरला. जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या श्रापांतले सोडयला आनी आपल्या आशिर्वादान भरला. जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या श्रापांतले सोडयला आनी आपल्या आशिर्वादान भरला. जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या श्रापांतले सोडयला आनी आपल्या आशिर्वादान भरला. थँक्यू जिजस. सुरगीचे बाबा आमी तुका आर्गां दिल वाचता हे वेळा पासत आनी तुजे शिकवणे पासत. तुवें आमकां भावार्थ जो पद जाता तुज्या उतराचेरूच आनी तुजें उतरूच आसल्यार आमचेशी भावार्थ आसा आनी तें आमकां भावार्थ वाडोवंक जाय जाल्यार तुजें उतर आयकून आनी उलोवन आमचेशी तो भावार्थ वाडटा आनी त्याच भावार्था वरवीं आमी तुका मानवलेलीं जाता. तुवें आमकां जशें अब्राहम नोह कसो तुज्या उतराचेर रावन तुका मानवलेलो जालो. तुजें उतरूच घेवन जिवन तूं कितें सांगलां तें तशें तूं आमकां सांगलां आमकां तुवें बरोवन दवरलाय तें उतर ह्यो भासावळी. जरी आमकां दिश्टी पडना तरी अब्राहमाक दिश्टी पडना म्हणून तेणी सोत मारलो आनी म्हणून भावार्थाचो बापूय जालो आनी तुका मानवलो. आमकांय तूं म्हणटा जरी तुजें देवाचें उतर दिश्टी पडना पूण आमी सोत मारून जेता तेन्ना आमी तुका मानवलेलीं जाता. आमी जेन्ना वखाणी करता तेन्ना तूं खूब हाजीर जाता. तुज्या हाजीरपणान पर्वत सारकें मेळ जाता. कोणोन येता आमचे दुयेंस पिडा सगळीं तुका आर्गां दिता. सगळें तूं आमकां शिकयलां. आमचे जिबेरूच वचून हें सगळें घडोवन येता. आमचेच न्हू आमच्या जिवितांत सगळें सरावंडींग आसलें तें काय आमचे जिबे वचून ताका लागून तूं आमची जीब आमकां ट्रेन करूंक सांगता. हे रिट्रीटांनी देवाचें उतर उलोवन दुसऱ्याच्या जिवितांत ब्लेसिंगां तुजी आशिर्वाद जे आसा ते हाडूंक आमकां तूं शिकयताय. दुसऱ्याच्या जिविताक आमी आशिर्वादीत करपाक आमच्याय जिवितांत आशिर्वाद जशें दुसऱ्याच्या जिवितांत आशिर्वाद करपाक तूं आमकां आपणे दिलाय. ते पासत तुका आमी आर्गां दिता.
आर्गां दिता हे सोबीत वेळार सोबीत शिकोळे पासून पळयतात पळया आनी आमकां तूं शिकयता थोडेंच उलोव आनी रागूय करूं थोडोच उतावळी जाग जायला आमी राग करूंक आनी उलोवं पूण आमी चड आयकोवं देवाचें उतर आनी तेच प्रमाणे उलोवं कित्याक आमकां एग्जाम्पल आसा जेजू बायबलान थोडींच उलयतालीं पूण तुका जाय तशेंच देवानूय उलयलें तुका आपणाक जाय तशें तशें आमकांय तूं उलय म्हणटा आमकांय बरीं तीं उतरां उजवाडाचीं उतरां जें बरयलेलें आसा तें त्या पासून जेजू तुका आर्गां दिता येदे वखदार आमच्या तोंडासून आमी उचल्लां आनी तुवें आमकां ब्लेस केलां तें कोणूच आमकां श्राप करूंक जायचें ना हे म्हळ्यार जेजू आमी सगळ्या श्रापांतलीं तुवें आमकां बरोवन दवरलेलें आहा गॅलसियन 3:39 तूं आमच्या पासून त्या खुर्साचेर श्राप जालें आमकां त्या श्रापांतलो सोडयलाय कसलें सिकनेसाचें जावं वायटाचें जें कितें आमी उतरां उलयल्या दुयेंसपणाचें डॉक्टर रिपोर्ट सगळ्या श्रापांतलें आमकां तुवें सोडयलाय देवता आनी तुज्या आशिर्वादान तुजें बरें भलायकेचें जिवीत आमकां तुवें दिलां लॉंग सॅटिस्फायड लायफ हेल्दी वेल्दी स्ट्रॉंग त्या पासून जेजू आमी तुका आर्गां दिता ह्या जिविता खातीर आनी भलायके पासून सगळें बरेपणा पासून तुका आमी वखाणटा तुका दिलवासता तशेंच तुका वखाणटा जेजू हे आमचे JCLMचे TV पासून तुजे भरपूर आशिर्वाद दिलेल्या पासून तुका ब्रदर जॉन्सना पासून जे सुवातेर आसा ते सुवातेर तुजें सुरक्षा कर आनी सगळें बरेंपण आसा म्हणून जेजू तुका आर्गायता तुज्या आजपणे ऑलरेडी तुजें बरो आसा म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता तुजी फॅमिली तुज्या उतराचेर रुटेड आसा म्हणून तुका आर्गायता जेजू आर्गां दिता सगळें आमची टीम मेंबर्स देवाचें उतर परपडटा JCLM एडवोकेट पिक्चरां तेचेर भरपूर आशिर्वाद तेजे फॅमिलीचेर सगळें बरेंपण तुवें देवयल्या पासून तुका आमी आर्गां दिता आमचे JCLMचे टिमीक सावथ नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट आदार येता तेचेरूय भरपूर तुवें आशिर्वाद उतयल्या पासून तुका आर्गायता तशेंच आमकां तुजें उतर परगटूंक घरां उगडल्या आनी उगडपाचीं आसा हॉलां बी सगळीं तेंचेरूय तुवें तेच्या घराब्याचेर तेच्या फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद आनी तशींच ती देवाच्या उतरां रिगोन आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू आर्गायता हो जेवणाचो आदार येयलेल्या तेंचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद देंवयलेल्या पासून तुका आर्गायता जी बाब वयला हांगा आयकता देवाचें उतर आयकोंक बसलेलीं आसा तेंच्याय पासून तुवें तेचेरूय तेच्या भुरग्या भावाचेर ते घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद देंवयल्या पासून जेजू आनी ती जशी येयल्या तशी ती वयची ना म्हणून तुका आमी आर्गायता बरी आनी उतरान बरो वयतली म्हणून ती नवीच वर्सां जाल वयतली म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता जेजू हें जेवण तशेंच विसाच्या बलिदानान वायलाचे रगत आनी बास केलें थंयच जेजू हें जेवण तूं बदल्लाय तुजें रगत आनी बास म्हणून तुका आमी आर्गायता दिलवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें बास खाता जेजू हांव तुजें रगत पियेता जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता आमेन गॉड ब्लेस यू